नमो नमो येशु Krista पुण्यरूपा रिपोणश्च नमो नमो सुरभुङ्गरा Sakramentam karakcha Sergi so dev tu amka melo ravla Dev poli pon tu ve undya cheru getla Undya vainari tu am cekan zata am camogan borong muka sama pita Namo namo Yesu Krista Undya rupa liponascha Namo namo Surbundara Sakramentam karakcha Jinye Jesu duka sagom aila Tu ceton buswo asim hangaranya Ye Jesu ye amka melong tu ye Tu ce kurpece Menyamanda keonye Namo namo Yesu Krista Undya rupa liponascha Namo namo Surbundara Sakramentam karakcha Lagi sertau somya saktau tuji gorsa Tuji sengirawan pisartau jinye gorsa Sundur satau amin kevun tujendasya Sakshi tuka ami tuja obi spasya Namo namo Yesu Krista Undya rupa liponascha Namo namo Surbundara Sakramentam karakcha Namo namo Yesu Krista Undya rupa liponascha Namo namo Surbundara Sakramentam karakcha Hallelujah, 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 Hallelujah. Namo namo Yesu Krista Undya rupa liponasya Namo namo Surbundara Sakramentam karakcha
नमो नमो जेसु ख्रिस्ता पुण्यारो पालिपोणश्चा नमो नमो सर्वोद्धारा Sakramentam karakcha मोगळा जेसू या पवित्र एवकरिस्तांत तूं करोसो हाजीर आसाय आमकां राखताय आमकां राखून रावलाय आमच्या जिणेचें कश्ट दूख बेजाराय तुका सांगोंक आयल्या हांव तुजे तावन बुजवण शांती संतोष समाधान बरी भलायकी जोडूंक आमी आयल्या हांव तुका पळयोवन तुजे थंय उलोवन आमच्या जिविताचे सर्व खंती बेजाराय आमी विसरता आनी तुज्या मोगांत जियोंक अथरयता ह्या सकाळच्या वेळार जशें मुरी माय तुज्या पांयां तळ बसून तुका आयकताली तुज्या लागीं उलयताली तशें आमी तुका उलोवंक तुज्या लागीं उलोवंक तुका आयकोंक आमचे कश्ट दूख बेजाराय जिविताची पानां तुजे मुखार उक्ती करूंक आशेता आनी तुजी ससाय आनी कृपा मागता मोगळा जेसू तूं आमकां जाणाय हांव कोण हांव कितें तूं जाणाय हांव न्हिदतना तूं जाणाय हांव उठतना तूं म्हाका जाणाय हांव काम करतना तूं म्हाका जाणाय हांव वगो रावतना तूं म्हाका जाणाय हांव कश्टांत आसतना तूं म्हाका जाणा आसाय हांव संतोष पावतना तूं म्हाका जाणाय म्हजे दुस्मान म्हजेर केंडून म्हाका हांसतना तूं म्हाका जाणाय म्हजे संगाती म्हाका होगळसून पुकारतना तूं आसूं म्हाका जाणाय हांव बसतना उठतना जियेतना संतोष पावतना सदांच काळी तूं म्हाका जाणाय ह्यो पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेसू हो एक घांटो तुज्या कुरपेंत सारूंक हांव आशेतां जशें रुमडीच्या रुखार थांबून त्या चाकेवान तुजेर दिश्ट घाली तसलीच दिश्ट तुजेर हांव सोंक आशेतां आनी तुका पळोवंक आशेतां जशें चाकेवान संतोशान तुका स्वागत केलो तशें हांवूय तुका म्हज्या जिवितांत संतोशान स्वागत करूंक आशेतां तूं जावन आसाय सर्गीचो देव आमकां मेळोवंक आयलाय आमकां भेटोवंक आयलाय आमच्या जिविताच्या कश्टांत तुजो आदार दिवंक आयलाय म्हूण खऱ्या भावार्थान हांव सत म्हणटा आनी तुका नमस्कार करता आनी म्हणटा अर्गा आनी होगळाप तुका सोम्या जेसू 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 स्तुती तुका सोम्या जेसू स्तुती तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू आराधन तुका सोम्या जेसू हर्षितांव तुका सोम्या जेसू हर्षितांव तुका सोम्या जेसू वंदन तुका सोम्या जेसू वंदन तुका सोम्या जेसू जय जय तुका सोम्या जेसू जय जय तुका सोम्या जय जय तुका सोम्या जेसू
जय जय तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या जेजू. हालेलुया. 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 सर्व आम्ही बसया. मोगचनो सर्गीचो देव सोमे जेजू क्रिस्त या पवित्र येवकरिस्तांत हाजीर आसा. जायत्या संदर्भांनी त्या पवित्र येवकरिस्तांतल्या सोम्यान हांव खरोच हाजीर आसा म्हणून जायत्या घडीता मडी फात ताणें दाखोवन दिला. पर हांव वेळा कण्णूर गेल्लो. वेळा कण्णूर आयकलां ना? आयकलां ना? केरळांत वेळा कण्णूर थंयसर एक पाद्र्याबू मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना ताचे हात जड जड जाले आनी तक्षणच उंडो ताणें त्या पातेनाचेर या प्लेटीचेर दवरलो आनी तक्षण थंयसर जेजूचें रूपणें थंयसर कसलें. 12 वर्सां हो उंडो रोमाक व्हरून थंयसर हर एका विज्ञानीन विविध रितीची तपासणी करून थंयसर उदेल्लें रूपणें सोम्याचेंच खरें. तें खंयच्याय रितीनी मनशान आपल्या स्वप्रयत्नान केल्लें न्हय, बगार तातूंत सोमी खरोच हाजीर आसा म्हणून परगट करून फाटीं वेळा कण्णूराक थंयसर धाडलें. गेल्या त्या हप्त्यांत आमी 300 जाणां थंयसर गेल्ल्या. त्या सोम्याचें रूपणें मोगाच्या बावणान भयणीनो म्हज्या दोळ्यांत म्हज्या काळजांत आजुनी उडास येता. आनी सोमी परत परत तो आमकां ह्या येवकरिस्तांत भायल्या रितीन दिसना तरी तो खरोच हाजीर आसा. 2000 वर्सां पयलें जेरुसलेमाच्या रस्त्यार सोल्लोलो तो जेजू पिडेस्तांक विविध रितीच्या समस्यांक वळख जाल्ल्यांक आपडलोलो तो जेजू हांगासर आसा. एक दिसा एक याजक लॅटिनांत इटलींत थंयसर मिसाच्या बलिदान भेटोवन ताका इंट्रस्ट नातलें. येवकरिस्तांत ताका कितेंच मोन नातलें. हांव फकत ती एक बोंब्या पुजा करता हें कळून एक बेश्टें रिच्युअल म्हणून तो चिंतालो. आनी अशें एक दिसा आपलें पाद्रीपण सोडून वेचें म्हूण चिंता आसतना त्या एका दिसा मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना तो उंडो उखलतना तें उंडो ताचें मांस सावन जेजूचें मांस सावन बदल्लें आनी रगत ताच्या सगळ्या लोबाचेर गळ्ळें, आल्तारीचेर गळ्ळें. देवाचें हाजीरपण मोगाच्या बाबांन भयणीनो जो कोण सत म्हणटा ताका तें फावो जाता. जो कोण सत म्हणटा ताका तें फावो जाता. हो एक उंडो संवसारी उंडो न्हय, बगार सर्गीचो उंडो. सर्गीचो उंडो हो सर्गीचो उंडो संवसाराक देवोन आयलोलो आमकां मनशा जिविताक जिवीत दिवचो उंडो. मनशा जिविताक स्वस्थकाय दिवचो उंडो. मनशा जिविताचे कश्ट संकश्ट क्षणान एका खिणान ते नपेस करूंक सोगसो सर्गीचो उंडो जेजू क्रिस्त. ताचे थंय आयलोलो कोणूच निराशी जावचो ना. ताचे थंय गेल्लो तो कोणूच बेजारायेन फाटीं धांवचो ना. कित्याक कित्याक जशें लोकांनी म्हळें एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उठला, देव आपले परचेची भेट करूंक आयला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उठला, देव आपले परचेची भेट करूंक आयला. देव आपले परचेची म्हळ्यार कोणाची? म्हजी आनी तुजी भेट करूंक आयला. हर एकल्याच्या काळजांक तो उलयता. आनी तो आमी पळयता उगडापण पुस्तकांत आमी आयकले परी आळे
तो दारार राखण आसा, भितर सरच्याक राखण आसा, तो दाराक बडयत आसा, उक्तें करच्याक तो राखण आसा. आमच्या जिविताची दारां, आमच्या मोतीची बागलां आमी उक्तें करूंक जाय. आमी सोम्याचें हाजीरपण हांवें आनी तुमी बगूंक जाय. सोम्याचें हाजीरपण हांवें आनी तुमी बगूंक जाय. त्या सोम्याक आराधन करूंक जाय. त्या सोम्याक आराधन केलें सर्गींच्या देवदूतांनी. हाल्लेलुया म्हणल्या गितांनी तांणी आराधन केलें. हाल्लेलुया, हाल्लेलुया. तो शब्द मोगाच्या बाबणान बेनिनो चड एक गुंडायसो शब्द. हाल्लेलुया. सोम्याचें हाजीरपण आमकां दिता, सोम्याक हुर्सयता, सोम्याची खुशी जाणा जाता हो शब्द हाल्लेलुया. देवदूतांनी गायलोलो शब्द हांव आनी तुमी गायता. हांव आनी तुमी गायता. आमी पळयता इसाया प्रवाच्या पुस्तकांत जेन्ना इसाया प्रवाद्यान दर्शन दिकलें त्यो सर्गेचो दळबार आनी आमचो सोमी त्या सिंहासनाचेर बसलोलो आनी ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक देवदूत ते सेवा करताले आनी व्हडा ताळ्यान बोब मारताले, पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर. हाल्लेलुया. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर. त्या सोम्याक आमी आराधन करया गे. आराधन करया. सर्व आमी उबी रावया. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. ये सडवंदरा आराधन तुका. Terbuka Pan Sangko 24 24. पहिले हांव गायता आनी उपरांत तुमी गावचें. आमचे दोळे धांपया, आमचे हात आमी जोडया, सोम्याचे हाजीरपण बघया. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. ये सडवंदरा आराधन तुका. सांगात एका म्हणा. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. आराधन तुका. कृपे सागोरा कृपे सागोरा आराधन तुका. आराधन तुका. ये सडवंदरा आराधन तुका. ये सोडवंदरा आराधन तुका. परत गावया. देवदूता सांता भक्त सांगता गावया. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका. आराधन तुका. कृपे सागोरा कृपे सागोरा आराधन तुका.
सोडवंदर आराधन तुका ये सोडवो नारा आराधन तुका उंड्या रूपान तू लिपोनासा दैविक तुझो मोग वांटूनासाय गव्या उंड्यारो पारतो लिपोनासाय दैविक तुझो मोग वांटून आसाय कुरपेन तू आमकां नेटोनासाय पवी सांगा तुझो दिवूनासाय जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कुरपे सागोरा कुरपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सोडवंदर आराधन तुका ये सोडवंदर आराधन तुका स्वादिक जेजू तू आमचो आसरो तुझे विना कोण आमकां दुसरो स्वादिक जेजू तू आमचो आसरो तुझे बिना कोण आमकां दुसरो सोमिया जेजू तू होवळी बरो तू समजेजीन येसो एकच तारो जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कुरपे सागोरा कुरपे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सोडवंदर आराधन तुका ये सोडवंदर आराधन तुका हालेलुया 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 Praise the Lord, hallelujah. Praise you, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 आराधन तुका आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका कुरपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवंदर आराधन तुका सर्वं बसया जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी जाया दयाळ हेच्या सुवार्थेंतलीं उतरां
तुम्ही आयकतल्यात. जसो तुमचो बाप दयाळ, जसो तुमचो बाप दयाळ. आमचो बापूय खंडय जावन मोगाळ दयाळ आमी सगळे जाण आसा. पूण ताचे थंय थोड्यो अस्कतकाय आसात. सांगपरो थोड्यांचे बापूय ना, म्हजो बाप्पा ना. पूण थोड्यांक तदाळ्याक वायट संवय, इल्लेशें पियोवचें, पियेल्ले तवळ घरांत इल्लीशी विधवावळी करची, आवाज करचो, घालाटो करचो. पूण हे सद्दांय पियेना, हर एक दीस न्ही. पूण थोडे पटी म्हणी आमचो तो मोग करूंक शकता. जेन्ना आमी कश्टांत आसा, आमच्या बापायन आमकां उखलून वेलां जावंक पुरो. जेन्ना आमी पिड्यांत पडल्या, आमचे सांगता जागी रावला जावंक पुरो. आमच्या आवय सांगता जसो तुमचो बाप दयाळ. जर तर संवसारी बापूय आमचो मोगाळ, तर सर्गीचो बापूय, सर्गीचो देव कितलो दयाळ जायना. देखून मोगाच्या भावांनो भयणीनो, बापाय बरी तो आमकां सांबाळटा. पवित्र पुस्तकांत आमकां हें आयकोंक मेळटा. बापाय बरी आमकां तो सांबाळटा. किर्तन अशें सांगता, तो आमकां आपल्या खांदार घालता. खांदार घालता. खांदार घालचें आमकां सडावसान बापायन, आवयन हांडयेर धरचें. बापायन खांदार घालचें. पळय न्ही, तुमच्या भुरग्यांक घालांगिना. बापायन खांदार घालचें. वेचीक शेळयेच्या ह्या सुकोवन गेल्ल्या शेळयांच्या ओपारींत तो सुकोवन गेल्ल्या शेळयांक खंय घालता? आपल्या खांदार घालता. आपल्या खांदार घालून तो उखलून हाडता. थोडे तेंपा पयलें आमचो फिल्म एक्टर ताचें एक आर्टिकल आयिल्लें. उरल्या सकडी त्या सकल धरणीर आसलेल्या बोकऱ्यांक त्या जेजूच्या कांदार आसलेल्या, बऱ्या गवळ्याच्या कांदार आसलेल्या त्या शेळयेक पळयतना मोसोर बोगलो. मोसोर बोगलो. कित्याक? ते सकट धरणीर आसा. घरा पळया तुमी, दोग जाण भुरगे आसा म्हणचे त्या, एकल्याक पाप्पान उखलून काण गेल्यार पुरो, आनी एकल्याचे रडणे सुरू जाता. सुरू जाता. कित्याक? म्हाकाय पाप्पाच्या कांदार बसोंक जाय. आय हॅव टू बी ऑन द शोल्डर ऑफ माय फादर. म्हाका पाप्पाच्या. देखून ताका सकल धरतना हाका वयर काण येता, हाका ताचें रडणें सुरू जाता. तशें जाल्यार पळया, थंय णवाय णवांक सोडून त्या एका शेळयेच्या फाटल्यान वचून त्या एका शेळयेक खांदार हाडटाना चड अभिमान कोणाक बगलो? त्या णवाय णवांक त्या एका शेळयेक. एका शेळयेक. तशें जाल्यार थोडे पटी आमी सुकोवन वेचें बरें गी पाड. बरें. पळया, सुकोवन गेल्यार मोगाच्या भावांनो भयणीनो, सोम्याच्या खांदार बसोंक मेळटा. सुकोवन गेल्यार सोम्याच्या खांदार बसोंक मेळटा. तशें म्हूण सांगून सक्कडी सुकोवन वचूंक प्रयत्न करनाका. ते म्हळ्यार सोम्याक मेळनातल्यार तुमी खंय खंय वेतेल्यात. देखून अवचित अस्कत रितीन जर तर आमी सुकोवन गेल्या तर आमकां सोम्याच्या खांदार बसोंक मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सर्वेस्पर रागार जावंक सवकास काकुळतीन भरपूर. काकुळतीन भरपूर किर्तनाचीं उतरां. आनी आमी पळयता निर्गमन पुस्तक अध्याय 20, थंयसर आमी पळयता सर्वेस्पर दयाळ. सर्वेस्पराची काकुळत कोण आटापूंक सकत? सर्वेस्पराची काकुळत कोण आटापूंक सकत? देखून किर्तनगार 50 म्हणटा, दावीद राय, देवा म्हजी काकुळत कर, म्हज्या पातक्याची काकुळत कर. तर मोगाच्या भावांनो भयणीनो, जसो सर्वेस्पर देव तुमचो सर्व बरो, तुमी जायात सर्व बरी. सर्वेस्पर देव कसो बरो? तो आपलो पावस
बऱ्यांचेर वत्ता खोट्यांचेरय वत्ता. पार्शालिटी करिना, पार्शालिटी करना. पूण बापूय पार्शालिटी करता. आमी सक्कडी थोडेपणी जर तर आमच्या भुरग्यान एक बरो शिकता त्या भुरग्याचेर अभिमान चड. पूण एकलो भुरगो सडीत पोकरी करता, शिकल्लें शीक शीक म्हूण सांगल्यार शिकना, त्या भुरग्याचेर आमकां इल्लोसो तास भोगता. खरी एकल्या बापायक खरी एकल्या आवयक मोग करिना म्हणना, मोग दुसरो, ह्या रितीची बेजाराय दुसरी. देव आमचो सक्कडांचो मोग करता, सक्कडांचो मोग करता. पूण मोगाच्या न्हू, जो व्यक्ती देवाची खुशी पाळटा ताचो इल्लोसो तो चड मोग करता, ताका इल्लेशें चडीत दिता. घरा तशें तुमी भुरगीं जर तर इल्लेशें तुमचें नांव तुमचें काम करतात, तुमची खुशी पाळटात, ताका काय करतात, इल्लेशें चड दितात. इल्लेशें पळय सॉफ्ट कॉर्नर म्हूण सांगता इंग्लिशान, ताका काळजांत इल्लोसो चडीत जागो. तशें म्हळ्यार दुसऱ्यांक तुमी काळजांत हांव काण उडयला म्हूण न्हय. देवाकी तशेंच न्ही की जर तर आमी ताचो मोग करता, आमी ताचो आदार सोदता, ताच्या सहवासान ताच्या सळगेंत आमी जियेता, देवी आमचो मोग करता न्हय गे. देखून बाप आई सारक्या मोगान ताणें आमची जतन केल्या. पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां. बाप आई सारक्या मोगान ताणें आमची जतन केल्या. बाप आई सारक्या मोगान तो आमची पातकां बक्षिता. हो बापूय म्हणलो शब्द पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन आमकां आयकूंक मेळटा. आनी विशेश रितीन लुकाच्या सुवार्तेंत वेंचीक पुताच्या ओपारींत सक्कडांचें कॉन्सन्ट्रेशन त्या वेंचीक पुताक न्हय. वेंचीक पूत सोडून गेलो, मजा मारली, पार्टी आयलो, पूण कश्टल्लो वेंचीक पूत न्हय. वेंचीक पूत 4 दीस मात्र कश्टल्लो. त्यो सांगो केल्यो, कांय आसले पयशे आखेर जाताना 2 दीस बुकेन पडटा आसतना बापाय सुदक्षान उडास आयला ताका. पूण चडीत कश्टल्लो कोण? बापूय. बापूय कित्याक? आपलो पूत म्हाका सोडून गेला म्हणून हरी एका दिसा तो बेजार पावतालो. हरी एका दिसा. देखून पळया पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, आपलो पूत पयस आसतनाच ताणें ताका देखलो. पुतान पळयलें न्ही बापायक पळयलें, बापायन पयलें पुताक पळयलें, बापायन पयलें पुताक पळयलें. खंयचोय पवित्र पुस्तकान येवन वाचा, बापायन पुताक पळयलें फस्ट. तशें जाल्यार अवचित घरा भितर आयिल्लो बापूय अवचित वचून पळयता आसतना पुताक एवटीन ती एज जाल्यार खरें तें को इन्सिडेंट गे. पुतान केलें फोन केलें गे पापा हांव येता म्हणून ना. तशें जाल्यार पयस सावन आसतनाच बापायन पुताक देखलो म्हूण सांगल्यार हांव चिंता तो प्रायस्त बापूय त्या मेटाचेर अशें करून बसोन आसलो जावंक पुरो. म्हजो पूत एक दिसा येतलो म्हणून ताका केदांच सदांच बगतालें. देखून तो ती वाट पळोवन तो आसलो, पूत न्हय. देखून बापूय मोगाच्या भावनान भयणीनो ताचें तें उदार काळीज, ताचें एक काकुळतेचें काळीज, ताचें तें मोवाळ काळीज जेजू मरिफात आमकां कळी जाता. बापाय सारक्या मोगान. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ, बाप दयाळ. जेजूची दयाळाई, देवाची दयाळाई मोगाच्या भावनान भयणीनो मनशांक सोदून वेची, सोदून वेची. तो सोदून वेता, कितले पयस तो सोदून येता. अमेरिकांनी अमेरिकाच्या पाटी जाल्यार सोदून येता. सुकलेल्यांक सोदून वेचें तें सोम्याचें काम, सोम्याचें काम तो सोदून वेता, सोदून वेता. दुसऱ्या सुवातेर मोगाच्या भावनान भयणीनो जर तर मेळनातल्यार ताका तुमी म्हणी देख लागी, ताका तुमी म्हणी पळे लागी म्हणून विविध व्यक्ती मरिफात तो विचारशें करता, विचारशें करता. ताका तुमी पळयला, थोडे पटी पळया तुमी पेपरान घालचें आसा, म्हजो पूत सुकोवन गेला, म्हजो पूत सुकोवन गेला. देखून देव ही सगळें करता. जिवितांत सुकोवन गेला गे म्हणलें देव पारखिता आनी तो सोदून येता. देखून देव दयाळ. दुसऱ्या सुवातेर देव दयाळ कित्याक? तो सगळें बरें करूंक शकता.
बरें करूंक शकता. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता बरोवन तुमच्या मापान दिवच्याक तेंची वीत दिवच्याक म्हूण आयलां. हांव आयलां जिवीत दिवच्याक बरोवन तुमच्या मापान तें दिवंक म्हणून आयलां. देखून देव दिवंक आयला. आपल्या पुता जेजू मरी फात आपल्या पुता जेजू मरी फात तो आमकां दिवंक आयला. कितें दिवंक आयला? पवित्र पुस्तक पळया. तो समाधान दिवंक आयला. समाधान दिवंक आयला. देखून आयचें वासा पयलें वासा तुमी लेचें चीत दिवन आयकया. समाधान तुमच्या काळजांत बरोवन आसूं. समाधान तुमच्या काळजांत बरोवन आसूं. तो समाधान दिवंक आयला. आज हांव शर्मावत वळ हें उतर सांगता. आयच्या पयल्या वाचपांतलीं उतरां देवान विसून काडलेलीं तुमी, देवान विसून काडलेलीं आमी, देवाक मोगाचीं आनी पवित्र. देवाक मोगाचीं आनी पवित्र. देखून देव आमकां विसून काडटा. ताचे संगता रावूंक, ताचो मोग करूंक, ताचें पवित्रपण आमच्या जिवितांत आमी जियोंक तो आमकां आपोवन दिता. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, किर्तनगार किर्तन 8 अशें म्हणटा. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तुजें आख्या पृथ्वीचेर. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितलें वर्तें नांव तुजें आख्या पृथ्वीचेर. भुमीचेर, पाताळाचेर, अंतराळाचेर, सर्गाचेर देवाचें नांव गसता. कित्याक? ताच्या नांवांत सकत आसा. ताच्या नांवांत दादोचकाय आसा. ताच्या नांवांत एक सकत इतली आसा की ताच्या नांवान देवसार धांवतात. ताच्या नांवान मोगाच्या बाबणान बिनो पिडाशिळा गुण जाता. किर्तनकार अशें म्हणटा. मोळ बावयर तुवें तुजी महिमा विस्तार आयलाय. ल्हानशा भुरग्यांच्या आनी दुदाच्या बाळशाच्या तोंडान तुजी स्तुती करूंक लायताय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. दूद खावचें बाळशें सयत देवाची स्तुती करूंक आपल्या वंटांनी सकता. पापा मामा म्हणून सकणातलें सयत भुरगें देवाची स्तुती करूंक शकता. कित्याक? देवाचें नांव वर्तें नांव. देवाची स्तुती करचें आमचें भाग जावन आसा. तर एक गीत आमी गावया सोम्या कडसून. सगळ्या सृश्टीचो रचणार तूं सोम्या, सगळ्या सृश्टीचो रक्षक तूं सोम्या. आराधन करता, स्तुती करता. हें कीर्तन हें कंतार खंयच ना. हांव तुमकां सांगता कित्याक म्हळ्यार हांवें हें कीर्तन हिंदीत हांव ट्रान्सलेट केल्लें कीर्तन. बरें कीर्तन हें कंतार हें. हांव सांगल्या उपरांत तुमी हें कीर्तन गावचें. सगळ्या सृष्टे सोरसनार तूं सोमिया. गावया. सगळ्या सृष्टे सरसनार तूं सोमिया. सगळे सृष्टे सोरक्षक तूं धनिया. सगळ्या सृष्टे सुरक्षक तूं धनिया. करता हांव तुका साष्टांग प्रणाम. करता हांव तुका साष्टांग प्रणाम. गावून तुजी स्तुती महिमा. गावून तुजी स्तुती महिमा. सगळ्या सृष्टे सोरसनार तूं सोमिया.
कव्या सगळ्या सृष्टी सरसना तो सोमिया सगळ्या सृष्टे संरक्षक तू दनिया सगळ्या सृष्टी संरक्षक तू दनिया करता हांव तुका सस्तांग प्रणाम करता हांव तुका साष्टांग प्रणाम गावून तुझी स्तुती महिमा गावून तुझी स्तुती महिमा सगळें करता राव म्हणटा म्हळ्या सगळ्या सृष्टे सोडसना तू सोमिया सगळे सृष्टे संरक्षक तू दनिया करता हांव तुका सस्तांग प्रणाम गावून तुझी स्तुती महिमा परत गावया सगळ्या सृष्टी सरसना तो सोमिया सगळ्या सृष्टी संरक्षक तू दनिया करता हांव तुका सस्तांग प्रणाम गावून तुझी स्तुती महिमा सांगातून दिता सगळ्या संकश्टांत आमकां तूं राखता हाताक मोज्या दवरून तूं फुडें व्हरताय तुज्या वाटेन तूं आमकां चलयता सगळ्या सृश्टेक सांगातून दिता सगळ्या संकश्टांत आमकां तूं राखता हाताक मोज्या दवरून तूं फुडें व्हरताय तुजे वाटेन तूं आमकां चलयता हालेलुया 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 काळजांत हांव तुजो मोग हांव करता वारें वादळां सांपडचें तारू मोजें तुजे संगी घडीक हांव पावता हांव तुज्या मोगाची एक रचना
काळजांत तुजो मोग करता वारे वादळ सांपडचे तारुचे तुझे संगी तडी कमळता जबाब अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू 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 अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या या जेसू पवित्र वुंड्यांत आमचे पासो तूं हाजीर आसाय त्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू पवित्र एवकरिस्त मडीफात आमकां तुजें संगतपण आमकां बसयताय दिताय त्या अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या या जेसू एवकरिस्ताच्या कुरपेंतय तूं आमकां ओडणू हाडताय त्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या या जेसू एवकरिस्ताच्या पवित्रपणांत आमकां जियोंक आधार दिताय कुरपा दिताय त्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका तुज्या सोम्या मोगांत आनी सवस्थकायेंत जियोंक आमकां आधार दिताय त्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू सर्गेंत आमचे सोमेर रावून आमची जतन करताय त्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका आमच्या सोम्या कुटुंबा जिवितांत तूं तुजें संगतपण आमकां दिताय त्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका आमच्या सोम्या कश्टांच्या जेसू वेळार तुजें संगतपण आमकां दिताय त्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका आमच्या सोम्या आकांत अणवराच्या वेळार आमच्या आकांत तूं आयकताय आनी आमकां आदार दिताय त्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या अणवरा वेळार जेसू पिडेशिरा वेळार आमची पिडाशिरा गुण करूंक आमकां आदार दिताय त्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका अर्गाणी सोम्या होगळाप जेसू तुका सोम्या जेसू अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या अर्गाणी जेसू होगळाप तुका सोम्या अर्गाणी जेसू होगळाप तुका सोम्या जेसू आमच्या प्रत्येक गरजेचो आसोर तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या आमच्या जेसू मोगाच्या मनशांक तुवें सवस्थकाय समाधान दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या पवित्र जेसू सभेचे विश्वासी सांदे तुवें आमकां केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या पवित्र जेसू सभेंत तुका होगळसुचें भाग आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका देवाच्या सोम्या उतरां मडीफा तुज्या उतरां मडीफा तूं आमचे लागीं उलयल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका तुजीं सोम्या उतरां आयकूंक जेसू आमचे खाण उक्ते केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका तुजी सोम्या महिमा जेसू पळोवंक आमचे दोळे तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या तुजी स्तुती जेसू करूंक आमकां बरो ताळो आनी आमकां सवस्थकाय दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळाप तुका अर्गाणी सोम्या होगळाप जेसू तुका सोम्या जेसू अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या अर्गाणी जेसू होगळाप तुका सोम्या जेसू अर्गाणी होगळाप तुका अर्गाणी सोम्या होगळाप जेसू तुका सोम्या जेसू अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या जेसू अर्गाणी होगळाप तुका सोम्या अर्गाणी होगळाप जेसू तुका सोम्या जेसू जेसुवाच्या सुवार्तेंत तो आमकां मोग करूंक आपोवणी दिता मोग करूंक तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा तुमकां शिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया तुमचेर द्वेष उलयतल्यांक बरें करा तुमकां निंदा करतल्यांक जेर मागा पळया सोमी मोग करिनासतना रावंक ताका साध्यच ना कित्याक सर्वेस्पर मोगाळ मोगाळ देखून किर्तनकार अशें म्हणटा सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तासो मोग ससनाक बाळटा सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तासो मोग ससनाक बाळटा देवाच्या देवाक अर्गां दिया कित्याक तासो मोग ससनाक बाळटा दानियल प्रवाच्या पुस्तकांत तुमी एक अपूर्बायाचें गडीत तुमी आयकलां न्ही थंयसर शाद्राक मेशाक आनी आबिदनागो जुदेव धर्माचे हे तेग मुखेल नेबुकदनेझर रायाक धूम पेटोवंक ताणें
तांच्या देवाक मुर्तीक पुजा करूंक सांगत आस आडवरलेलें मांस खावंक तांकां वत्ताय केली. पूण दानियल प्रवादी आनी ताच्या संगात्यांनी तांच्या धर्माची नियमां पाळ्ळीं आनी ह्या खातीर मोगचेनो धन्याक ह्या रायाक ते थंयसर दूर दितात. दूर दित आसतना दानियल प्रवादी आनी ताचे तेग जण ते जाणटे मनीस सुखीदार म्हणून धन्याक कळी जाता. तांच्या देवाक ते पुजा करिनात, मुर्तींक ते पुजा करिनात, रायाची आज्ञा पाळिनात. देखून तांकां उज्यांत उडोवंक सांगलो रे आसा बरें पळया. उज्यांत उडोवंक तांकां राई ताका सांगता आनी हरशें उजो करच्या की 1000 वांट्यांनी उजो थंयसर पेटतालो आनी हांकां हात पाय बांदून त्या गांजानाक थंयसर उडयतात बुडयतात, उज्याच्या आगट्यांत बुडयतात. आनी ह्या वेळा त्या उज्याच्या भितर हे तेग जण जाणटे डान्स करतात. कित्याक सर्वेस्परान त्या उज्या भितर येसी घाली. उज्या भितर येसी कोणेय येदोळो ह्या संवसारांत कोणेय केल्लें ना. उज्या भितर येसी एक नितळ वारें थंयसर वाळूंक लागलें आनी उजो वयर सगळ्यान आसा पूण भितर हे तेग जण तरणाटे डान्स करना आसात. कशें मागतात? मान आनी होगळीक तुका ससनाच्या ससना. कितें? मान आनी होगळीक तुका ससनाच्या ससना. सांगा मान. परत्याक म्हणा, परत्याक म्हणा. हां, दानियल प्रवादी त्या पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा मान आनी होगळीक तुका ससनाच्या ससना. आनी हें गीत गायता आसतना थंयसर राई बसून आसलो. आनी ह्या वेळा मुगोचे न्हू तुमी जाण आसात रायान विचारलें आमी त्या उज्या भितर त्या गांजानाक उडयल्लें न्ही, पूण थंय मनशा भुता सारको आनी एकलो दिसता आनी ते देवाची स्तुती करन आसात. तक्षण राय म्हणटा तांकां भायर काडा, भायर काडा. तांकां भायर काडटा आसतना तांची लोव सोमीत जळोवन आतली. पळया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. लोव सोमीत जळोवन आतली. देखून मोगाच्या भावांन भयणीनो आमी जाणा जावंक जाय देवाची स्तुती करता आसतना मोगाच्या भावांन भयणीनो आमकां कितेंच बादाक घडना, कितेंच बादाक घडना. तूं सुर्याच्या पंगल्यान वेशी सुर्याची दाव तुका लागची ना. उदका भितरल्यान वेशी उदक तुका ग्रासूचें ना. कित्याक म्हज्या उजव्या हातान तुका सांबाळून दवरलां. म्हजी उतरांनी इसाया प्रवाच्या पुस्तकांतलीं उतरां. देवान तुका सांबाळून दवरलां, देवान तुका सांबाळून दवरलां. देखून देवासमोर इतलो बोळा दिग्गी तो हात पळयतना कळटा मिस्टर फर्नांडीस आज हुशार ना, ताका आज हुशार ना. तो इल्लोसो तापान न्हिदला. कित्याक? आमची नांवां ताच्या उजव्या हाताचेर थाळव्या हाताचेर बरोवन दवरल्या. देखून आमकां सगळ्याच्या पयलें दिसता आमचे उजवे हात चडावसो उजवो हात. आमी दावो हात अप्रूप वापरचो. उजवो हात जर तर देवान उजव्या हाताचेर आमची नांवां बरोवन दवरल्यान म्हूण सांगल्यार कितलीं आमी ताका मोगाची. उजव्या हातान आमी कलम बरयता, खंयचेंय जावन हातार केदाळ बरयता, उडासान दवरच्यो संगती बरयता. उडास इसरो जाल्यार तक्षांत उडास दवर. फोन नंबरां थोड्यांचेर पक्का बरयता. पेन्नांनी बरें नातल्यार कलमणी कलें कागदांनी नातल्यार पेन्नांत आमी हातांत बरयता. उजव्या हातांत. देखून मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो जेन्ना थंयसर त्या व्यक्तीक भायर काडलें तांच्या जिवाक कांयच बादाक जावना. कित्याक सर्वेस्पराक भियोन ते सरले. दानियल प्रवाच्या पुस्तकांतलें आनी एक गडीत आमकां आयकूंक मेळटा.
आनी एका कुशीन दानियल प्रवादी रायाचें उतर पाळिना, रायाक विरोध करता म्हणून पळयलें आनी ह्या खातीर दानियल प्रवादेक सिंहाच्या दोलीन घाल्लें. सिंहाच्या दोलीन घाल्लें तुमी जाण आसात. 4 दीस उपाशी घाल्ल्या सिंहाच्या दोलींत. खंयची एक ल्हानशी संगत येता आसतना ती पावच्या पयलेंत पोटाच्या आणकिटे भितर वेताली खंय. पूण दानियल प्रवाद्याक थंयसर घालें आनी थंयसर त्या सिंहांनी दानियल प्रवादी सांगाता मागणें केलें. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता देवान आपल्या दुतांक धाडलो आनी सिंहाचें तोंड ताणें दांपयलें आनी सडवेस परान निवारलो. पळया, देवाचेर विश्वास दवरतल्यांक कितेंच बाधक जावचें ना, कितेंच वायट घडचें ना. म्हजी उतरांनी पवित्र पुस्तकांतली देखून कश्टांतल्यान सर्वेस्पराक व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतलो ताणें ताका निवारलो. सगळ्या वायटा विघ्नांतलो ताणें ताका निवारलो. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवाक आमी अर्गां दिवया. मान आनी होगळीक तुका ससनाच्या ससनाक. सांगाता म्हणया मान आनी होगळीक तुका ससनाच्या ससनाक. 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 सांगा मान आनी होगळीक तुका ससनाच्या ससनाक. 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 जशें त्या तेगा जाणट्यांनी गायलें आमी गावया, सोम्याची स्तुती करया. सर्व आमी उबे रावया. सदैव सदैव तूं सर्वेस्पर आमच्या पुर्वजांच्या देवा. मान आनी होगळीक तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तुजें मायमेवंत आनी पवित्र नांव. स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सांगाता मान आनी होगळीक तुका ससनाच्या ससनाक. परत मान आनी होगळीक तुका ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुजे पवित्र महिमेच्या मंदिरान. स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. सदैव तूं तुज्या राजाच्या सिंहासनार. स्तुती आनी महिमा तुका फावो ससनाच्या ससनाक. मान आनी होगळीक तुका ससनाच्या ससनाक. परत मान आनी होगळीक तुका ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या सर्वरसनानो सर्वेस्पराक वाखना. ताची स्तुती कर आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्पराच्या दुतानो सर्वेस्पराक वाखना. ताची स्तुती कर आनी ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक. मान आनी होगळीक तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी होगळीक तुका ससनाच्या ससनाक. आकाशानो सर्वेस्पराक वाखना. ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया ससनाच्या ससनाक.
आकाशा वयल्या उदकानो सर्वेस्पराक वाखणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया सासनाच्या ससना मान आणि होगळीक तुका ससनाच्या ससना सर्वेस्पराच्या दळबारानो सर्वेस्पराक वाखणा ताची स्तुती करा आणि ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना सूर्य आणि चंद्रमा सर्वेस्पराक वाखणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना मान आणि होगळीक तुका ससनाच्या ससना मळबाच्या नेकेत्रानो सर्वेस्पराक वाखणा ताची स्तुती करा आणि ताका वाखणा ससनाच्या ससना पाऊस आणि दवा सर्वेस्पराक वाखणा ताका महिमा दिया ताची स्तुती करा ससनाच्या ससना तुम्ही सगळ्या वाऱ्यानो सर्वेस्पराक वाखणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना उज्या आणि गरमे सर्वेस्पराक वाखणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना मान आणि होगळीक तुका ससनाच्या ससना मान आणि होगळीक तुका ससनाच्या ससना सर्वेस्पराच्या सेवकानो सर्वेस्पराक वाखणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना नीतिवंतांच्या आत्म्यानो आणि जीवानो सर्वेस्पराक वाखणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना मान आणि होगळीक तुका ससनाच्या ससना मान आणि होगळीक तुका ससनाच्या ससना हांगासर जमलेल्या भक्तांनो आणि कालत्या काळजाच्या मनशांनो सर्वेस्पराक वाखणा ताची स्तुती करा आणि ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना सर्वेस्पराची बिरान धरतल्यानो देवाच्या देवाक वाखणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना मान आणि होगळीक तुका ससनाच्या ससना मान आणि होगळीक तुका ससनाच्या ससना हांगासर जमलेल्या स्त्रियांनो आणि दादल्यानो सर्वेस्पराक वाखणा ताची महिमा गाया ताका स्तुती करा ससनाच्या ससना हांगासराच्या भुरग्यांनो तरणाट्यानो प्रायवंतांनो ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना मान आणि होगळीक तुका ससनाच्या ससना मान आणि होगळीक तुका ससनाच्या ससना विविध गरजांक हांगासर आयिल्ल्या सरू भक्तिकानो सर्वेस्पराक वाखणा कष्ट दग्ध अनित अशांती भोगतेल्यानो सर्वेस्पराक महिमा दिया आणि ताका वाखणा ससनाच्या ससना कुटुंबा जिवितांत अशांती भोगतेल्यानो सर्वेस्पराक वाखणा ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना मान आणि होगळीक तुका ससनाच्या ससना मान आणि होगळीक तुका ससनाच्या ससना या वेळा आम्ही मागया
भुरग्यांचे देणे आशोंच्या काजारी जोड्यानो सर्वेच पराक वाखना ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना विविध पिडेशिडेन कोस्टोच्या विविध रितीच्या त्रासांक वळख जाल्ल्या पिडेस्तानो सर्वेच पराक वाखना ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना मान आणि होगळीक तुका ससनाच्या ससना मान आणि होगळीक तुका ससनाच्या ससना हांगासर आपल्या भुरग्यां बाळ्यांच्या बऱ्या फुडारा खातीर तांकां बरें काम मेळच्या खातीर आशेवन आयिल्ल्या भक्तिकांनो सर्वेस्वराक वाखना ताका महिमा दिया ताची स्तुती करा ससनाच्या ससना हांगासर तुमच्या भुरग्यां बाळां पासून मागोवंक आयिल्ल्या भक्तिकांनो भुरग्यां बाळांक जानवाय शिकोवंक महत्व सांगता तांच्या जिवितांत बरेपण दिवच्या बरें बुध दिवंक आशेवन आसच्या सर्व भक्तिकांनो सर्वेस्वराक वाखना ताची स्तुती करा ताका महिमा दिया ससनाच्या ससना मान आणि होगळीक तुका ससनाच्या ससना मान आणि होगळीक तुका ससनाच्या ससना सर्व बसया पुरो जालेंगे आम चिंता अजारिया हनानिया आणि आबेदनागो मोगोशनो तुम्ही जाण आसात कशें त्या जळत्या त्या उज्यांत देवाक वाखाणलें हांवें फकत खालदें तांणी सांगलें मात्र सांगलें मुक्काल हांवें सोडलां मस्तू संगती आसात मुक्काल खाली खालदें किर्तन मात्री हांवें तुमचे मुखार गायलें हेंत किर्तन मोगोशनो आमकां हेंत गायन आमकां किर्तनांत आमकां परत्याक आयकूंक मेळटा आनी हेंच स्तुती गायन सा फ्रांसीस आसिसीच्या मागण्यांत आमकां आयकूंक मेळटा देवाची स्तुती करची सगळ्या पृथ्वे संगी स्तुती करची आनी सगळी पृथ्वी मोगाच्या भावनान बेनिनो आमचे खातीर प्रार्थना करता म्हणून सांत पाऊल कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत सांगता सगळी पृथ्वी आमच्या कश्टांत आवन आमकां मेकळें जावच्याक आस्कार उस्कार सोदीत आसा प्रेज द लॉर्ड देखून मोगाच्या भावनान बहिणीन हांवें तुमकां आज सांगलें उतर पळया देवान विसून काडलेलें तुमी कोणे न्हय देवान विसून काडलेलें तुमी वी आर इलेक्टेड सिलेक्टेड अँड चोजन बाय द लॉर्ड पळया देवान आमकां विसलां देवान आमकां आपयलां देवान आमकां नेमलां कोणाचें परमिशन घेवन तुमकां आमकां ह्या संवसाराक धाडूना म्हज्या माय बाबाक मायच्या गर्भांत हांव भायर येताना मात्र कळ्ळें हो चेरको म्हणून कोणाकूच किर्तनगार अशें म्हणटा आवयच्या गर्भांत देवान तुका आकारतना ताका तुजी वळख आसली किर्तन 119 119 आवयच्या गर्भांत आकारतना देवाक तुजी वळख आसली आनी हेंच उतर आमी पळयता जेरमाया प्रवाच्या पुस्तकांत आयकता हांव आवयच्या गर्भांत आसतनाच तुका हांवें विसलां आमकां देवाक विसलां मोगाच्या बाबनान बेनिनो वी आर चोजन बाय द लॉर्ड देवान आमकां विसलां मिसेदाळ हांव परत्याक हें सांगता कित्याक मोगाच्या बाबनान बेनिनो ही एक सत आमी जाणा जावंक जाय देवान आमकां विसूंक नासलें जाल्यार आमी ह्या संवसारांत आसतें नांव 100 न्ही 1000% हांव सांगता देवान आमकां विसूंक नासलें जाल्यार आमी आसतें नांव कित्याक देवा विने आमी कितेंच न्हय देवान आमकां विसलां कितलेशे जाणांक विसूना मोगाच्या भावनान बहिणीनो देवान
विसुना देवान आमकां विसला आवयच्या गर्भांत देव संभयता हर एक पूण आवयच्या गर्भांत आसलेले हर एकली ह्या भुमीक पडनात आमी जाणा आसात जायती देव ह्या संवसारांत जियोंक साथ दिनातलेल्यांक असाध्य जाल्ल्यांक देव काडून उडयता संपूर्ण नॅचरल रितीन स्वाभाविक रितीन काडून उडयता ते आमी जाणा जावंक जाय जर तर देव आमी ह्या संवसारांत आसा देवान कॉन्शियसली इंग्लिशान शब्द आसा देवान सगळें चिंतून हो एक दादलो ह्या संवसाराक येतलो हो दादलो म्हजी सुवार्ता परगट करून याजक जातलो हो दादलो हंगसर थंयसर सुवार्ता परगट करतलो म्हजें योजन देवाचें योजन म्हजे खातीर देखून पवित्र पुस्तकांत देव कितें म्हणटा देवान तुजे खातीर एक मांडावळ केल्या देवान तुजे खातीर एक योजन केलां हें योजन न्हय तुज्या नासा पासत बागार तुज्या हिता पासत तुज्या बरेपणा पासत तुका बरें दिवचे पासत देखून एक मांडावळीन ही एक योजन मांडून काडलां देखून देवान विंसून काडलेलें तुमी जर देवान विंसून काडलेलीं तुमी देवाक मोगाची आमी हांगासर आयलेलीं कोणूच देवाक रागाची न्हय म्हणलें आमी उडासान दवरूंक जाय कितलीं आमी पातकी जावं पुरो देवा हांव पातकी म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता तोंड हांव उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां केल्या जाल्या री देवाक आमी मोगाची एक भांगार शेणांत पडला म्हूण सांगून तुमी थंय सण येतात गे ना न्ही तेंत भांगार पेट्याच्या गुवांत पडला म्हूण सांगतना सण येतात गे ना न्ही तेंत भांगार मनशाच्या मेळ्यांत पडला म्हूण सांगता आसतना तें सोडटात गे खाडयेंत म्हणी उस्तून पयसतावन पायप म्हणी सोड न्हू नितळ कर न्हू मागीर आमी वयर उखलता म्हणे गे उखलतात गे ना हां हां आतां हांगासर मेळ्ळें इम्पॉर्टंट की भांगार इम्पॉर्टंट भांगार जेजू कितें म्हणटा जायत्या गिरबुचांकीच्या की सडी तुमी मोलाची आमी मोलाची जर तर मोल आसा जाल्यार मोगाच्या भावणान भयणीनो तें आमी उपयोग करता 500 रुपयांचो नोट कितलो मेळ्ळो जाल्यार ताचें मोल देवना आमी त्या नोटा बरी जावं पुरो इल्लीशी धूळ लागल्या जावं पुरो इल्ल्या मापळ्यांची इल्लीशी हिमसाण आसा मापळ्याच्या हाका वचून गेल्लो जावं पुरो आंगडी गेलो सामानाची इल्लीशी मूर आसा जावं पुरो कोणे म्हणी खेळटा आसतना बल्सान दवरलेलो गामाची इल्लोसो गाण येता पूण नोटाचें मोल केदीस देवना वी आर लायक दॅट आमी ताचे बरी जावं पुरो आमी चलत्या जिवितान इल्ल्योच्यो पटी मारल्यात जावं पुरो वायट नदरेन थंय हांगासर पळयला जावं पुरो मोबायलार कले म्हणी पळयला जावं पुरो आमचो वेळ इल्लोसो पाड केला जावं पुरो सोम्याक तावन आमी इल्लेशें पयस गेल्या जावं पुरो भुरग्यां बाळांक कुटुंबांत पुडपुडला नॉर्मल बा ह्यो पुरो संगती पूण हे केल्ल्या खातीर मोलादीक जावन आसलेले आमकां देव पयस करिना कित्याक सांपावल कोरीत घरांक बरयल्या पत्रांत सांगता आमी जावन आसा फुटकर आयदनां आमी मातयेचीं फुटकर आयदनां पूण आमोलीक दिर्वें आमी वोवयता
देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, नुस्तें जर तर पाड जाला म्हणून तुमी कोणी कुंडल्यांत भरून उडयता ते ना ना. पळया, नुस्तें पाड जाला म्हणून कुंडलें कोणी व्हरून उडयना. आमचें जिवीत तशेंच. इल्लोसो मेळकुटो जाला, इल्लोसो फातकी जाला, इल्लोसो अस्कत जाला म्हूण सांगता आसतना देव आमकां पयस करिना, ते आमकां लागीं करता. आमी कितलें मेळ्ळें जाता तितलें सडीत लागीं कर आमकां, तो नितळ करूंक आमकां प्रयत्न करता. हें जावन आसा देवाची कालेती, ही जावन आसा देवाची कृपा, हें जावन आसा देवाचें वडवीकपण. देखून ही वील नॉट डिस्पायज अस, तो आमकां पयस करीचो ना. पवित्र पुस्तकांत पळया, सुरवेर तावन अखेर पर्यंत देवान एका मनशाक समेत पयस केल्लें ना, एका मनशाक पयस केल्लें ना. देव तुका म्हज्या वेगेंत घेवन कितलो हांव आशेल्लो. एजेकियेल प्रभुच्या पुस्तकान जशें एक कोंबी आपल्या पाकट्या पंदा पिलांक एकठांय करूंक आशेता, तशें हांव तुका आशेल्लो इस्रायला म्हूण सांगता. कित्याक इस्रायल प्रजा पयस गेल्ली, देखून लागीं हाडूं. जेजू म्हाका आपयता, म्हाका मोगान पळयता, म्हाका कुरपेन देखता. तर सोम्याक आमी गावया, तो जेजू म्हाका आपयता, म्हाका वेंगेन पळयता, म्हाका कुरपेन धरता. जेजू म्हाका आपयता. येता कंतार तुमकां? येता गे? ओके, हें कंतार आमी गावया. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता. अप्पा, वेरी गुड. पातका मोजी बोगशी हांव जाल्यार नाका म्हूण कान्न उडयतालो. पूण देव तसो न्ही. देव हर एका घडये मनशाक पळयता, हर एक घडये हर एका दिसा नव्यान पळयता. काल पळयले बरी देव आज तुका पळयना, प्रत्येक वडा आसतना काल पळयले बरी देव तुका आज पळयना. कित्याक कालचो मूड तुजो दुसरो, आज मूड तुजो दुसरोच आसा. आज तुमी ह्या कल्याक इगर्जेक आयल्यात, कुशेन आसात. ह्या देवा तूं कितें म्हणी म्हाका. पूण फाल्यां तुमी घरा येताना परत्याक तो बेजाराय आसता तुमकां. जमरो तुमच्या पुतान परगांवांत आसलेल्या पुतान कुमोक करूं ना, ह्या कल्यान फोन करूं ना. जमरो तुमच्या कुडींत कितली अस्कत काय आसा, थंयसर गांठी पुरा ओळटात, भलायकी बरी ना, केन्ना सोमा जिरवण जायना, गॅस्ट्रीक जाता. आतां गॅस्ट्रीक तें तुमकां सगळी गॅस्ट्रीक. चणे केल्यार गॅस्ट्रीक, मासली केल्यार गॅस्ट्रीक, विकत खावन ताच हांव. पूण मोगाच्या भावनान भयणीनो, आमचो मोग करचो एक देव आसा. तो आमकां पळयता, तुमकां आशेता, तो फाटी येवंक आमकां कृपा दिता. त्या सोम्याक आमी उलो मारया. जेजू म्हाका आपयता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेगेन ताच्या तो घेता. पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेगेन ताच्या तो घेता. पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू 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 जेजू. आमच्या तुकुल्या जेजू जेजू जेजू. 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 जेजू जेजू जेजू.
जेजू 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 जिनियन कंगल जाताना जिनियन कंगल जाताना कंठी दुखी बुडताना सोम्या उलो मारताना कांय स्वाका भुनेना जिनियन कंगल जाताना कंठी दुखीन बुडताना कांती दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणेना कांयच म्हाका उणेना जेजू 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 Pasot meloi tu Mozo boro goli tu Sădans makaraptai tu Koros mozo somi tu Mozo pasot meloi tu Moce pasot meloi tu Mozo boro gouli tu Mozo boro goli tu San makaraptai tu Sădans makaraptai tu Koros mozo somi tu Koros mozo somi tu Am să uzi o haduculia Jesu, Jesu, Jesu 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 Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu 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 Jesu, Jesu, Jesu दाविदाच्या पुता म्हजी खाकूळट कर म्हजी बिरमत पाव Jesu, Jesu, Jesu सर्गीच्या सोडवंदरा म्हजी खाकूळट कर बिरमत कर Jesu, Jesu, Jesu म्हाका खूब म्हाका निकळ कर Jesu, Jesu, Jesu Jesu, 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 Jesu Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu Jesu, Jesu, Jesu मोगशिनो जर देव आमचो मोग करता कितल्यो बऱ्यो संगती तो तुमकां दिना जायत जर देव आमचो मोग करता कितल्यो बऱ्यो वस्तू तुमकां दिना जायत सामातेवाच्या सुवार्थेंतलीं उतरां आपलो मोग करतल्या पुताक एक बापूय इच्छू दीत थांती मागच्या बदलाक जीवदाण दीत बिलकुल दिना जर तर कितें म्हणी मागत तर वीक दीत बिलकुल दिना जर देव आमचो ससनात हांव मोग करता तर कितल्यो बऱ्यो संगती तो आमकां दिना जायत कितलें बरेंपण आमच्या जिवितांत दिना जायत देवाचेर विश्वास दवरतल्या त्या 18 वर्सांत हांव
असलेल्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक जर जेजू भलायकी दिवंक शकता, थोड्याच दिसांनी आसची ती पिडा शिडा देव आमकां भलायकी दिवंक शकना कितें? जर देवाक खडपांतावन भुरग्यांक उत्पन्न करची सकत आसा तर एका जरी जोड्याक भुरगीं नासतना खुरगोवच्या जोड्याक भुरग्यांचें देणें दिवंक शकना जायत. देवसराक विविध रितीच्या वायट सक्तेंक बली जाल्ल्यांक देव एकाच क्षिणान तांचे देवसार धांवडायता तर आमच्या जिवांत आसची अस्कत काय जावं पुरो आमच्यो वायट संवयो वायट सोक्त्यो आमचे धांवन सोमी खाण उडयना जायत. जर आपल्या भुरग्यांक एकलो बापूय बऱ्यो संगती दिता, तांच्या भविश्या खातीर जें कितें पुजावन दवरता, तर देव आमच्या भुरग्यां बाळाचें भविश्य घट करूंक शकना काय? जर देव कुटुंबा जिवीत ह्या संवसारांत तो बरी जावंक आशेता तर आपणा लागीं मागतेल्या एका चल्याक ह्या चलयेक बरी सैरीक सोदूंक तो शकना गी? जाणवाय दिवच्या त्या देवाक शिकपांत उणें आसलेल्या शिकपांत अचकत काय भोगच्या आमच्या पुताक ह्या दुवेक शिकपांत बळवंत करूंक शकसो ताचो हात मोठो जाला काय? आमच्या जिवितांत पिडा शिडा येता आसतना जशें तो सुसोमी 2000 वर्सां पयलें सावळी पडतना सयत गूण जाल्ल्या व्यक्तींक गूण केल्ल्या व्यक्तींक जर तर तो सकता तर ताची सावळीच न्हय भगार ताच्या कुरपेन आमची पिडा शिडा गूण करूंक सकना जायत. शेतापातीक ताणें सांगलें उतरां उडा सकाळया भगार सत म्हणल्यार मात्र पुरो, सत म्हणल्यार मात्र पुरो, तुजो साकोर बरो जातलो. त्या विधव स्त्रियेक म्हळें तुजो पूत वाचतलो वाचतलो. धर्मोगाच्या भावनान बेनिनो दिंब्यार आमी पडया, सोम्या लागीं आमी मागया. हांगासर तुमी आयिल्ल्या सगळ्यांतय एक ना तर एक आशा आसा, एक ना तर एक इरादो आसा. कित्याक तुमी कोणाकय मेळोवंक आयल्यात न्हय, पगार संवसाराच्या सोडवणदारा सोम्याक भेटोवंक आयल्यात. आमच्या जिवितांत असाध्य जावचें तें दिवंक सकतेल्याक मेळोवंक तुमी आयल्यात. जिविताच्या संवसाराच्या सकळी सक्त्यांचेर आपलें बळ दाखयतल्या त्या महान बळवंत वीराक मेळोवंक तुमी आयल्यात. तो देव आमची काळजां दाना. आमच्या काळजाच्या खंयचीनी खंयसरी कितें म्हणी गरज आसा तो तीर्ण पळयता. जशें एक्सरेंत ती किरणां आमच्या कुडी भितर वेतात आनी कितें पाड आसा तें थोड्या मट्टाक दाखोवंक शकतात. पूण MRI स्कॅन मोगाच्या भावनान बेनिनो आमच्या कुडीचे बाग कुडके कुडके करून हर एका कुडक्यांत कितें उणें आसा दाखयतात. सोम्याच्या जिविताची किरणां आमच्या जिवितांत ताच्याकी सडीत बळादीक. देखून आमी मागया आमच्या कुटुंबा पासून साहित्य कुटुंबांनी आधुनीक दिसांनी समाधान ना. भुरगीं बाळां आयकनात, मोबायल आनी इतर संगती मरी फात मोगाच्या भावनान बहिणीनो आमच्या कुटुंबा पासून आमी मागया. आधुनीक दिसांनी आमची आर्थिकता दिसान दीस देंवोन येता. परगांवांत काम ना, काम ना. युरोपातल्या शहरांनी 40-50 लाख कडसून
1 करोड करसून भुरग्यांक शिकपाक धाडलां आनी थंयसर सुपर मार्केटांनी वस्तू विकून आसात. कितलींशीं जाणां आमचे भुरगीं काम ना. मागीर आमी आमच्या भुरग्यां पासून कितलींशीं जाणां कश्ट जातात. आमचे युवजन कितले जण 30-40 वर्सां जाल्यार सैरी कोणात कश्टांच्या वेळार कुटुंबाक आधार दिवच्या खातीर शिकाप बोगलेक दवरून घरचें काम करतात. पूण आतां तेच ना समाधानान बसल्यात. कुटुंबाक एक बरी संगातीन मेळना. असल्या तरणाट्यां पासून आमी मागया. कोणें म्हळें कारकोळच्या फेस्ता दिसा या कारकोळ आयल्या बरी सैरीक मेळटा म्हणून. मागया आमी बरी सैरीक मेळच्याक आमी आशोवच्या मनशांक. कितलींशीं जाणांक भुरग्याचें देणें हांव बळी आसता आसतना एका व्यक्तीक 16 वर्सां उपरांत भुरग्याचें देणें फावो जालें. देवाक आसाच आमचें कसलेंच ना. भुरग्यांचें देणें आशोवच्या काजरी जोड्यां पासून आमी मागया. आधुनीक दिसांनी मोगाच्या भवनान बहिणीनो जायत्या रितीन स्त्रियो गर्भ सांबाळूंक साथ दिना. विविध रितीची पिडा शिडा आनी भुरग्यां पोटांत आसतना BP शुगर असल्यो संगती. आवयचो जीव रिस्केर आसा. पूण एक आवय मोरणाच्या तणीर पावून परत्याक फाटीं आयली. देवाक देवान तिका वाचयलें. परचे पडूच येत कुशीन उडपीन भुरग्याक जल्म दितना आवय अंतरली. भुरगें गर्भांत आसतना आवय भियेता. कितें जाता कालें जाता हांव वाचून उरतां गी भुरगें वाचता गी असल्या चिंतनांनी जायते बुडी म्हाका म्हजे लागीं विचारलें आसा फादर मागा पळया आतां भुरगें एक जावचें देवाचें एक देणें म्हूण आमी संगीत मोगाच्या भवनान बिनिनो विविध रितीची पिडा शिडा भुरगीं आमी फेलोपियन ट्युबान शिरकता. थोडे पण भुरग्यां वांगडें आसता. थोडे पण भुरग्यांचें हार्ट सारकें आसना. भुरग्याक विविध रितीची गर्भांत आसतना पिडा आनी असल्यो जायत्यो संगती दिसान दीस सोडून येतात. मनशाचें खाण जावं पुरो मनशान वापरच्यो सायती जावं पुरो मनीस कंगाल जावन येता. मागया आमी विविध संकश्टांक समस्यांक शिरकल्ल्या युवजनां पासून आधुनीक दिसांनी मोगाच्या भवनान बहिणीनो जायते जण युवजन जीवघात करतात. तांचे पासून मागया कितलेशे जण युवजन अंतरजाणीच्या एका पासाक सांपडल्यात. पयशे वगडायतात. जायतीं जाणां पयशे वगडायतात भाणयतात लोक आनी ह्या रितीन समस्यांक शिरकल्यात. मागया भुरग्यां बाळां पासून आमी मागया. नेणट्या भुरग्यां पासून दीस वेता भुरग्यां थंय नासुसणे काही सडटा. आवय बापाय पाटी उलयतात. पण म्हजो भाव म्हणटा म्हजो पूत म्हाका सम आयकना फादर मागा म्हूण सांगतात. भुरगीं आतां आयकनात. 8वी 9वी 10वी आमकां इस्कॉल आसा. इस्कॉलांत भुरगीं आयकनात. मारल्यार खंय धांवतात. भुरग्यां पासून आमी मागया. ह्या वर्सा कितलो पावस आमच्या माडयांक आनी परत रोग लागला. थोड्यांक तांदूळ सुजी जे पडटा पडना कांय ना. कश्टांची परिस्थिती आकांतांत आसा. जायतीं कुटुंबाची मोगाच्या भवनान बहिणीनो आमची जायतीं जाणां इस्रायलांत आसात. कालच्या दिसा आमी पळयता कुवेटाचेर धाड गेल्या. कुवेट की खंयच्याय गांवाचेर इस्रायलान हर एक दिसा समस्ये राष्ट्रांमध्ये समस्या मोगाच्या भवनान बहिणीनो मागया आमी मोगळाचे सू ह्या पवित्र क्रिस्ता मरिफात लगभग 1 घंटो 15 मिनट आमी करशिल्लें. तुजो मोग आमी आमच्या जिवितांत अनुभव केलो. आमच्या कश्टां नसतांनी आमच्या घरचे आकांतांनी आमच्या पिडेस्त भावा भयणीक तूं पळय. कसले जर आमच्या कुटुंबाक पळय आमी गरजेचें सगळें आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या नांवान. तूं सोची येताय राज करताय सस्नाच्या सस्ना. आमेन. Foda Sakra
스타나마 거루야 후빌야티야 우파보다 우리티 아다리야 바바타치 모티야 자세 다시 올라사리 스투티사 Podvi महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्या हसिता तू कथक छास्पेहे समस नावता आमेन. प्रार्थूया. येसू मिया तुझ्या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो वर्स आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मानकुळूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. Sachi bobat mara sobe janangano ergandiya devasuya devak selokano Sundu sambakar prati somyachi kasewa tachi samorye ullasa itamana tacha sundu sachi obat mara sobe janangano ergandiya devasuya devak selokano. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. She sobe asa बाबनो आणि बहिणीनो सान लोरेसच्या मजती मडी फात देवाक मेळच्याक आणि देवा थावन कुमोक जोडच्याक आमी ह्या वेदी बरें संगता संपल्या. जशें आज सोमी आमकां दुस्मानाचो मोग करच्याक आपोवन दिता आणि सान लोरेसान आपल्या जिवितांत तशेंच केलें. पेल्याचो मोग केलो, पेल्या खातीर आपलें जिवीत ताणें त्याग केलें आणि ह्या मरिफात दुबळ्यांचो सांत म्हणून नांवडलेलो सान लोरेस अजुनूय आमकां आमच्या दुबळ्या धाकट्यांक पावोवंक आमकां प्रेरण आनी आदार जावन आसा. तर आमी त्या सान लोरेसा बरी हेरांचो मोग करच्याक, हेरांची सेवा साकरी करच्याक आनी गरजे आकांता वेळा तांकां पावच्याक ताची मजत
आनी देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. नितळ काळजान हें पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमचीं पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतलीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगिवोन सदां समकार मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोम्या काकूत महिमा देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेच बरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वास्ता तुझ्या तोर वैभवा पासो आम्ही तुका पातंडा. सोमिया जेसू जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थूया. बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटून भगवंत लोरेस दुर्बळ्यांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आणि रक्त साक्षाचे कष्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगासारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि ताच्या पावलांनी सोलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सुमें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सांत पावलोन कोलोसेकरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो
देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवळायेचें दयाळायेचें दीनपणाचें मोवळायेचें आनी सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसूंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बोगसाणें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बोगसाण्या परी जावं. पूण ह्या सर्व शगुणा प्रास चड तुमचें तें आसूंक जाय मोग. मोग हें शगूण संपूर्ण करता आनी तें एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं एककुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. खरें जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. कीर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करन तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं कर्णेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कड सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया. देवाचें उतर हें देवाचें उडपकार. सर्वेस्पोराक नावाडा ताच्या मंदिरा नावाडा ताका बोवुंसल्या निवासा नावाडा ताका ताच्या बळवोन कृत्या नावाडा ताका ताच्या आगणी वैभवा पास जिवी सोमिया वाकणून दे नावाडा ताका तुत्तुरी वासो नावाडा ताका वियो वीणे नावाडा ताका दामोडीच्या नादाक नासोन केळो नावाडा ताका किन्नरी आनी कोम वाजो जिवी सोमिया वाकणून दे नावाडा ताका कैताळा मोडो हर एक जिवी सोमियाक वाकणून दे वय ताची स्तुती करून दी नावाडा ताका किंकुळे हालो हर एक जिवी सोमिया वाकणून दे हर एक जिवी सोमिया
आमची थंय संपूर्ण जाता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, म्हाका कान दितेल्या तुमकां हांव सांगतां, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्या पासून मागा, तुका एका पोल्यार मारतल्याक दुसरो इपोलो दाखय, तुजो शेलो काडून व्हरतल्याक तुजो दोगलोय व्हरूंक आडाय नाका, तुजे लागचे विसारतल्या हर एकल्याक दी, आनी तुजें म्हूण कितें आसा तें कोणायकी काडून कोणी काडून व्हरीत जाल्यार ताचे लागचें पाटी विसारी नाका. हेरांनी तुमचें तें कशें चलय जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तशें तुमी तांचें तें चला. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करचो जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात? पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करता न्ही. तुमकां बरें करतल्याक मात्र तुमी बरें करचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात? पातकी तशें करतात न्ही. जांचे कडचे पाटी मेळटले म्हूण तुमकां बरोवसो आसा तांकां मात्र तुमी उसणें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळात? आपणें दिल्लें कितेंच आपणाक पाटी मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेकांक उसणें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तांकां बरें करा, पाटी घेवची आशा नासता उसणें दिया. तो वळू उदंड जावन पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अनुपकार्या आनी कोट्यातय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया. हेरांची झडती करिनाकात आनी तुमची झडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बोगसाणें मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. बरत्या मापान दामून बरोवन ओमतशें मापान तुमच्या लेसान घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय मेजून पाटी दितले. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोग म्हणल्या बळवंत खटपाचेर भावार्थाचें आनी पवित्रपणाचें जिवीत बांदून हाडया. मोग म्हणल्या बळवंत खटपाचेर भावार्थाचें आनी पवित्रपणाचें जिवीत बांदून हाडया. मुगाच्या भावनान भयणीनो, जर हांवें पवित्र पुस्तक सगळो जर तर पळोवचो जाल्यार आज वाचुल्लो पवित्र पुस्तक ह्या देवाचें उतर सगळ्या पवित्र पुस्तकांतल्या उतरां पैकी चड कश्टांचें एक उतर ह्या जिनी म्हूण आमी सांगयत. कित्याक जेजून दिल्ल्यो जायत्यो शिकोवण्यो आसात, पूण ह्या शिकोवण्यो थोडेपणी संवसाराच्या तत्वा प्रमाणे थोड्यो आसात. पूण संवसाराच्या तत्वा विरोधूच ह्या जें कितें आमी साद्या रितीन जियोंक कुशी व्हरता ताच्या विरोध एक हें असाधारण जिवीत जियोवच्याक आपोवन दिल्लो वांजेल आयसो जावन आसा. 4 संगती तो सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. कोणाक साद्या? दुसऱ्या सुवातेर तुमच्या द्वेशितल्यांक बरें करा. कशें करीत? हर एक संगतीक आमच्या विशयान वायट उलयतात जाल्यार तांकां बरें करचें कशें? पर एका घरा कुरीस व्हरोंक आसलो, ता कुरीस व्हरचोच नाका ना, तांच्या घरांत हांव आमच्या घरा कुरीस येवं नजो म्हणून बाबा मदें कुरीस व्हरोंक ना. मागीर तुमकां शिरपतल्यां पासत तुमकां शिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया. साद जाता?
संवसार भर आमच्या विशयांत जर तर खबरो केल्यार तांच्या विशयांत बरें उलोवंक जाता गी. चवथें, तुमकां निंदा करतल्यां पासत मागा. तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. तुमकां शिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया. तुमकां द्वेशितल्यांक बरें करा आनी तुमची निंदा करतल्यां पासत मागा. 4 संगती आयच्या सुवार्थेंत. आनी उरल्यो सकयल संगती ह्या 4 संगतींचेर बंदवण कोणाक साथ दिता. 100% हांव हें करूंक शकता म्हूण सांगचें कोणी आसा म्हाका जायना. कश्ट. मुगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी जाणा आसां ह्यो संगती जियोंक कश्ट आसात, पूण असाध्य न्हय. असाध्य न्हय, साध्य आसात. पूण मुगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, ह्यो संगती साध्य आसात. कित्याक ह्यो संगती करूंक इल्लेशे कश्ट आसात, तरी पवित्र सभेची चरित्रां पळयल्यार हें असाध्य न्हय म्हणून आमकां रुजू करून दाखयलां. दकल्याक सान लॉरेस कायलीर बसता आसतना आमकां बसल्यार कितें करता? आमी तांकां धरता आसतना तर 4 सोडटा म्हूण आंगी. पूण कायलीर बसता आसतना तो कितें म्हणटा? ताच्या दुस्मनाचेर ताका इजा दिल्ल्यांक तो शिराप ना. बगार तो म्हणटा, म्हजी एक कूस भाजली आनी एक कूस बसा. पळया, एक समाधानाचें उतर तांच्या लागीं उलयता आनी तांचो द्वेश करच्या बदलाक तांकां विजमीत करीशें करता. विजमीत करीशें करता. पळया, पापा जुआंव पावल दुसरो तुमी जाणा आसात. जेन्ना पाप साहेब थंय भोंवता आसतना ताका गुळो घालो. मागीर महम्मद अली आख्खा म्हणल्यान गुळो घालो, ताका धरलो, जैलांत घालो. पाप साहेब जायते दीस आस्पत्र्यांत आसलो, वासना म्हणून चिंतलें. आनी उपरांत पाप साहेब जैलांत आस्पत्रेंत शीदाट जैलाक वेता. ताच्या लागीं बसता, त्या तरणाट्या लागीं हात धरता, बुलयता. आनी पाप साहेब मरता आसतना तो थंयसर आसलो, महम्मद अली आख्खा. पळया, एक बगसाणें कशें दुस्मनाचो मोग करूंक. पळया, आमी पळयता ग्लॅडीस स्टेन्स आमी जाणा आसा, तिच्या पतीक आनी भुरग्यांक जिवीशी मारलें. कोण आवयक बगसूंक सकत? पती, 2 जाणां भुरगीं. आनी आपणाच्या दोळ्या मुखारच उलपत आसतना सोडा सोडा म्हूण सांगल्यार सोडिनातले जाळा. पळया, तिणें बगशिलें, साद जालें. आमी पळयता नेल्सन मंडेला 27 वर्सां जैलांत घालो ताका. पूण जैलांत आसतना ताच्या जैल अधिकाऱ्यांनी कठीण ताका चलयलो. पूण भायर आयल्या उपरांत परत्याक आफ्रिकाच्या एकीकरणा खातीर ताणें कश्ट काडले आनी तो प्रेसिडेंट जालो. आनी प्रेसिडेंट जाल्ल्या दिसा ताचे सांगाता ताका कश्ट दिल्ल्या त्या जैलाच्या अधिकारीक ताचे सांगाता स्टेजीर बसयलो. मुखाच्या भावांनो आनी भयणींनो, दुस्मनाचो मोग करा. जेजू कित्या खातीर हें उतर आमकां सांगता? उरल्यांक सांगना, आमकां सांगता. दुस्मनाचो मोग करा. तुमकां शिरपतल्यांक आशिर्वाद दिया. तुमकां निंदा करतल्यां पासत मागा. तुमकां कश्ट दितल्यांक बरें करा. आमकां कित्याक सांगता? हाचें जबाब हाचें पयल्या वाचपान तुमी आयकतात. देवान विंचून काडलेलीं तुमी ताका पवित्र आनी ताका मोगाची. देखून आमकां सकडान देवान विंचून काडलां, देखून तो आमच्या लागीं कितेंय विचारूंक शकता. ताका आमी सकडां मोगाची, ताची पवित्र परजा. देखून तो आमच्या लागीं विचारूंक शकता. देखून तो आमकां सांगता, दुस्मनाचो मोग करा. वैमोगाच्या भावांनो भयणींनो, एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत आमकां हें आयको मेळटा. ताचे समोर भाग्यवंत आनी कथावीण जावच्याक संवसाराच्या स्थापणे आदींच ताणें आमकां विंचल्यांत, नेमल्यांत, आपयल्यांत. भाग्यवंत आनी कथावीण कशें जावचें? दुस्मनाचो मोग करचो. शिरपतल्यां पासत शिरपतल्यांक आशिर्वाद दिवचो. वायट करतल्यांक मागचें, बरें करचें. ह्यो संगती मात्री. उरल्यो संगती कोणी करता, उरल्यो कोणी करतात. पूण ह्यो संगती असाध्य जाल्ल्यो संगती मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. एकल्यान म्हणलें, आय थिंक हें बोक्साणें आनी प्रपळे तें तुमकां क्रिस्तांवांक मात्र तें समजता आनी वंबता. ताणें म्हणलें, हें बोक्साणें दुस्मनाचो मोग करचें तें तुमकां क्रिस्तांवांक तें सोंपता आनी वंबता, उरिल्ल्यांक न्हय. कित्याक? सिस्टर राणी मारियाक जिवीशी मारलेल्या मनशाक, सुकंदर सिंग हांव चिंता ताचें नांव, ताका जैल जाल्लें
आनी ताका जैलांतलें सोडोवच्या खातीर ताची आवय आनी बहीण गेली. ताची आवय आनी बहीण गेली. आपणाच्याच बहिणीक जिवीशी मारला, आपणाच्याच धुवेक जिवीशी मारला आनी तो जैलांत आसा. ताका सोडोवच्या खातीर, जामीन दिवच्या खातीर ताची आवय आनी बहीण गेल्या. आनी तांकां पळोवन त्या जज्जान म्हळें, हें बॉक्सांनी मुडली संगत तुमकां सडीत सोंपता आनी तुमकां मात्र साथ जाता. वैमुगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कित्याक ताचे समोर भाग्यवंत आनी खतावीण जावच्याक देखून सर्गींची सर्व देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां विंसून काडल्यान. सांपेद्रू ताच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 9 वाक्यांत अशें म्हणटा, देवान विंसून काडलेली परजा, याजकी वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र, देवान आपलेंच दायज म्हूण घेतलो लोक. देखून आमी सक्कडी सोम्याची देखून सोम्य आमकां कश्टांचें करूंक शिकयता. आमी सोम्याचें देखून असाध्य जाल्लें करूंक आमकां आपयता. उरिल्ल्यांक तो आपयना. कित्याक आमी सोम्याचीं. आनी हाका एग्जाम्पल मोगाच्या भवनान भयणीनो सोम्याचेंच. जर हांवें म्हज्या दुस्मानाक बक्षिलें, म्हजे पाटलावदार जावन आसलेले आमी सगळे खंडीत जावन बक्षितले म्हणलो, एक मानोभाव ताचो, एक बरवसो ताचो, देखून तो परत सांगता, दुस्मनाक बक्षिया. पवित्र पुस्तकांत आमकां आनीकी गुंडायेन पळोवंक गेल्यार जेजू म्हणटा, हो म्हजो मोगाचो पूत. जेजू विशांत बापान सांगलें जावंक पुरो, पूण आमचे विशांतय देवान सांगलेलें, हो म्हजो मोगाचो पूत यादू. देखून देवान आमकां आपल्या रक्तान विकती घेतल्यांत आनी आमकां सोडयल्यांत. सांपावल रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत सांगता, देखून ह्यो संगती सक्कडी संगती करूंक तो सांगता. देवान आमकां इतल्या मोलाक घेतल्यांत, देखून ताणें सांगलें, ताणें आशिल्लें करूंक तो आमकां आपोवन दिता. वैमुगाच्या भावनान भयणीनो, जर तर देवाक आमी मोगाचीं पवित्र, तर आमी कितें करूंक जाय? देखून हाचें पयलें वाचप, खंडवळायेचें, दयाळायेचें, दीनपणाचें, सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. हे 4 संगती आसल्यार आमी कोणाकी बक्षूंक शकता, कोणाकी आमी कितलें ल्हान जावंक शकता. दीनपण, ल्हानपण, दयाळाय, ताणें ताचें अस्कत काय तर म्हाका फाटीं सांगलें कोण ना, हांवें तशें करचें न्हय. उदार मनाचें तुमचें थंय कणवळायेचें, सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय. दुसऱ्या सुवातेर दुरसोंक कारण आसा जाल्यार तांकां बक्षिया. दुरसोंक कारण आसा जाल्यार बक्षिया. वेळ जाता जाल्यार एक ल्हानशी काणी सांगता. गोवानी बायल सुरवेर काजर जाल्ली मात्री. काजर जाता आसतना ती सांगात आयली आनी बायल इल्लीशी भारी बरी मनीस, दादलो मनीस ताच्या गेले सोसड बरो. बायल मनीस म्हणाली, आळे आमचें काजर बरें जायचें. देखून बरें जायचें जाल्यार आमचे थंय आसलेले अवगूण आसात पळय, वायट संगती आमी एकामेकाक सांगया आनी एकामेकाक सांगून बरें करूंक पळोवया. ह्या तुजे थंय आसलेले वायटशे गुण हांवें कितें पळयल्यात तें हांव बरयतां आनी तुका सांगता. तें जाल्यार तुका कळटा तूं कसलो म्हणून. म्हजे विशयांत जाल्लें तूं सांगता. न्हवरो म्हणालो, ओके जाय सायबिनी जालें. गेली रुमाक, बायलेन बरोवन हाडलें न्हवऱ्या विशयांत 3 पेज. जेजू म्हणटा. न्हवरो म्हणाला, वास. न्हवऱ्यान ओकलेन सुरू केलें, आळे तुवें त्या दीस सिगरेट व्हरून म्हज्या तोंडाक सोडली, आळे तें म्हाका कोंकली आयली. आळे पोर हांवें सांगलें धाड पळय, तुवें लेसो सोरो उणो पिये म्हण सांगल्यार तूं परत्या चड पियोन आयलो. आळे पोर हांवें तें सांगलें, तें करूं ना, हें करूं ना. 1 पेज जाता आसतना तो न्हवऱ्याक रडोंक सुरू केलें. न्हवऱ्या आयली दोळ्यान दुकां आयली. खालें बेजार जालें गी, बेजार जालें गी म्हणाली. ना बाणा ना, वास 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 म्हळें. होकलें न्हू 3 पेज वाचलें. वाचून जाल्या उपरांत होकल म्हणाली, आतां तूं वाचताय गे म्हणें. तितल्या आतां न्हवऱ्यान आपणाच्या बल्सांत आसली चीट काडली आनी म्हणालो, हांवें तुजे विशयांत कळ्ळें, म्हाका बरोवचें कळ्ळें ना. हांव कितलें चिंतलें तुजे विशयांत, म्हाका खंयचें बरोवचें म्हूण कळोवं ना. तूं कशें आसाय पळय तशेंच रावल्यार म्हाका सडीत सोबीत सडीत बरें. तूं कशें आसाय तशेंच राव, म्हाका सडीत सोबीत सडीत बरें. होकलेक तक्षण कळ्ळें तें परफेक्ट न्हय, ताचें थंय मस्तुरीतेचें उणेंपण आसा. पूण हें उणेंपण खंयचेंय
न्हवऱ्यान मतीक घेवंक ना. दुरसोंकू कारण आसा जाल्यार एकामेका बक्षिया. एकामेकाचें उणेंपण सोदून काडन कुटुंबा जिवीत ह्या जिवीत बरें केल्लें येदोळ म्हणसर कोण सोय सायकॉलॉजिस्ट ना, कोण सोय डॉक्टर ना, कोण सोय व्यक्ती ना. मोगाच्या भावान बहिणीनो, हर एकल्याक उणेंपण आसा. हांवें आराधना दाळ सांगलें, पूण हें उणेंपण आसल्यार सोंसून व्हरून बोगसूचें जावन आसा. मोगाच्या भावान बहिणीनो, खरो मोग. देखून सांत पाऊल सांगता, सगळां प्रास मोग तुमचें तें आसूंक जाय. मोग सक्कड संगती बांदता, मोग सक्कड संगती बांदता आनी वाडावळ करता. सांत पाऊल सांगता, जाणवाई मोगाच्या भावानो आनी बहिणीनो हांकारी करता, पूण मोग वाडावळ हाडता. मोग वाडावळ हाडता. पण तुमच्या कुटुंबांत बाबा मदें सोमाना म्हणचें त्या, पूण जर तर एक दिसा एका घडये बाबाऊ सोमा जालें, तुमच्या जिवितांत तुमच्या कुटुंबांत वाडावळ येता, वाडावळ येता. नाजाल्यार आमी संततीचे संततीक तो राग आनी मोसोर मुखारसून व्हरता. परू लॉरेटो फिर्गजेंत कुरीस व्हरोंक आसलें. 16 वर्सां हांव एकामेका बाबाऊ उलयनातलें. त्या दिसा व्हडल्या बाबान धाकट्या बाबाक कुरीस हाडलो, दिलो. 16 वर्सां हांव नासलेलो राग घडये भितर निवलो, घडये भितर निवलो. एका फिर्गजेंत आसतना फिर्गज सांगना, हांव शिरताडी फिर्गजेंत आसलो. शिरताडी फिर्गजेंत एका दुवे कडेन बापूय 12 वर्सां उलोवना. दोगां जाणां भुरगीं जालीं, तांच्या खाजराक वचोना, कांय वचोना, 12 वर्सां उलोवना. हांव इगर्जेक विगार जावन गेल्या उपरांत हांवें म्हळें त्या चेडवाक, त्या स्त्रियेक म्हळें, बरी मनीस, आनी तूं आज डॅडी आयला, वचून जस्ट वचून बेसांव माग. ह्या चेडवान वचून बापाय लागीं बेसांव मागलें. बापूयन रोडोन ह्या पुताक पोटलून, दुवेक पोटलून धरलें. देखून मोगाच्या भावानो आनी बहिणीनो, मोग सक्कड संगती बांदता. दुस्मानकाय आमच्या जिवितांत विबाड करता, देस वाटाडता, पूण मोग मात्र सगळें बांदूंक शकता. चवथ्या सुवातेर सांगता, उपकारी मनाचे तुमी जाया. अपुरबायाचें शिकून उपकारी मनाचे जाया. ज्या खंयसर ताणें म्हाका हें सांगलां, देखून हांव ताका हें फाटीं दिता म्हूण सांगल्यार गिव एंड टेक पॉलिसी न्हय देवाची. ओन्ली गिव. बाटर सिस्टम न्ही. आदीं पळय आमी एक वस्तू दिवन आनी एक वस्तू हाडून येताले. हांव आतां कळ्ळें, वस्तू दिवन पयशे हाडून येता, या पयशे दिवन वस्तू हाडून येता तशें. पूण सोम्याचें सिस्टम तशें न्ही. सोम्याचें सिस्टम बार्टर सिस्टम न्हय. पगार तो दिता, तो तूं फाटीं दिताय, तूं फाटीं दिनाय, तूं फाटीं मारताय, तूं फाटीं मारिनाय, तें ताका पडून गेल्लेंच ना, पडून गेल्लेंच ना. गिव एंड टेक न्हय, पगार जस्ट गिव. मोग कसलो असलो दिवचो मोग, समर्पीत मोग. कुटुंबा जिवितांत न्हवऱ्यान मोग केल्यार मात्र व्हंकलेन मोग करचो, ह्या भुरग्यांनी मोग केल्यार मात्र बापायन ह्या आवयन मोग करचो ना. पवित्र पुस्तकाची एक सालच दुसरी. ताणें मोग करिनातल्यार हांव मोग करता, देखून तो मोग श्रेश्ठ म्हूण सांगता. देखून फाटीं आशे नासतना दिवचो. देखून हो मोग आयच्या सुवार्थेंत आमकां झळकता. आमकां बरी करिनात, तांकां आमी बरें करता. पयलें 4 मिरसांग्यो हाडल्यार फाटीं 4 मिरसांग्यो दिवंक आसल्यो. कणपर आनी पर हाडल्यार न्ही आदींपुरा शेजारा फाटीं दिवंक आसलें. आयर 100 रुपया गेल्यार नूराय 70 रुपया दिवंक आसले. पूण आतां आयर आनी पर ना. पूण मोगाच्या बाबान भयणीनो, इतर संगतींनी आमकां बरें करिनात, तांकां आमी बरें करूंक प्रयत्न करया. मोगाच्यो न्हू, आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता थोडे फावटी हें बरें करूंक आमकां कश्ट मारतात, तरी आमी तांकां बरें करूंक पळोवया. फाटीं घेवंक अपेक्षा नासतना उसदें दिया म्हणटा जेजू. फाटीं घेवंक अपेक्षा नासतना उसदें दिया. आदीं पुरा खांबोळ येल्यार ती राती भितर फाटीं दिवंक आसली. आतां पळया मोगाचें न्हू, थोडे फावटी काण गेल्यार ह्या कुशीन धांवन येता आसतना त्या कुशीन धांवतात. थोडे मनीस काण घेतना बरें बरें उतर उलयतात. पूण आमी आमचो मनावो ताच्याकी उदार मनाचो जाय. फाटीं आशे नासतना अपेक्षा नासतना तेजें. हेरांक दितना दादोशी मापान दिया, दादोशी मापान दिया. आनी हें दादोशी मापान दितना देवाचो मोग करतना कितें पुरा जाता.
आयच्या सुवार्थेंत तो आन्सर आसा उदंड जातलो तुमचो प्रतिफळ उदंड जातलो तुमचो प्रतिफळ देव आमकां दिता आसतना उणें खंयच्या रितीन करचो ना देखून एकल्यान एक सांगलें आसा दान दिवन दुबळो जाल्लो कोणी ना खंय आयताराच्या मिसाक वचून ग्रेस्त वचन आसतना ग्रेस्त जाल्लो कोणी ना खंय देखून मुगाच्या भावना आनी भयणीनो आमी उदार जावंक जाय आनी आयच्या सुवार्थेंत एक संगत आसा धांबुणूचे पूण लेसान घालतले आदी तुमी गोत्तात तुमकां आतां नेज लावंक आनी प्रायिल्ल्यांक शेरांनी घालून दिताले आनी शेरांनी तांदूळ अशें घालून दिताले थोडी कशें अशें उबार करून घालतालीं पूण थोड्यांचो हात अशें तेसो आडये नीट कसो येना चार्ज देखून थोडे फावटी घरा बाब आमचो इल्लोसो सर्ट दिता जाल्यार मायन वयचें तुमी गेल्यार पुरा खाली करतात म्हूण सांगून ते हात इल्लोसो येता थोडे फावटी इल्लोसो भितर येता स्त्रियांक इल्लोसो हात असो येता न्ही ओके तशें धामूणचें पूण तुमच्या लेसान घालतले देखून देव आमकां दितना कितेंच उणें करना दादोशी मापान आमकां दिता तिसऱ्या सुवातेर जातेल्यात भुरगीं पारोवमोण नात देवाची आमी देवाची भुरगीं म्हणलें हक्क देवाची भुरगीं म्हणलें आमकां एक भाग देव आमकां दितलो तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज सोमी आमकां जिवितांत आसात साध्य जावचें पूण इल्लेशें कश्टाचें करूंक आमकां आपोवण दिता तर दुबळ्यांचो मोग आमची जायती मागणी जायतीं ते सभा जायतीं नोवेनां मोगाच्या भावानान भयणीनो दुबळ्यांचो मोग जर तर कश्ट तेल्यांचो दुस्मानाचो मोगाक जर तर सरी केल्यार ती उणी म्हूण सांगेत कित्याक सोमीस म्हणटा जर तर तुज्या भावाक तुजे लागीं कितें म्हणी आसा तुजी काणीक सोड वच ताच्या लागीं राजी जा पाटी आनी उपरांत काणीक बेटे ती तुजी देवाक काणीक मानवतली आमी हर एकले आमच्या भावाचें राखवली म्हणलें आमी समजत आसतना हें वरस भरवशेचें वरस जुबलेवाचें वरस आनी जुबलेवाचें वरस आमकां आमच्या दुबळ्या भावा भयणी थंय एकवटान जियोंक माया मोगान जियोंक आमकां आपोवण दिता कित्याक आमी हर एकले ह्या बरवशाच्या वाटेर पयणारी देखून पापसाहेब सांगता आमी ह्या बरवशाच्या वाटेर तो यो ते ये पुरो मेळटात तांकां चिल्लून मुखार वेताय जाल्यार तूं मुखार पावचें नाय ह्या वाटेर आंगळे पांगळे दुस्मान थोडे पडी तुज्याच मोगाची थोडे पडी तुवें सांडून गेल्लीं मेळटलीं तांकां सांगाताक घेवन वच आनी बरवशाच्या वाटेक आमी पावतल्या तोच सांलोरेस दुबळ्यांचो मोग केल्लो दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक पावुल्लो कश्ट तेल्यांक आदार दिल्लो सांगतास दुस्मानाचो मोग केल्लो आमकांय आमच्या पेल्याचो मोग करूंक आदार आनी कृपा दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागोवन घेवया आमेन सर्वस आमचे मोगाळ बापा काणीक सावन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा तूं तांचे तुजें बेसान या बलिदाना तुवें दिल्ल्या सगळ्या सर्वस आमचे मोगाळ बापा काणीक सावन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचे तुजें बेसान कुर्सार अपना आम्हा सर्वांच्या मोगापासून पेला तुझी माया मोगा सर्वस आमचे मोगाळ बापा काणीक सावन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घाल तूं तांचे तुजें बेसान
बेसा भावानो भयण्यान आमी सुमिस्तनी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदारामच्या मोगाळ बापाक मांडतात तसलें सामोण मागात. हे तुमच्या तंत्र बलिदान आपल्या मनात महिमेक आमच्या नक्या पवित्र दावा सर्वेश्वर म्हणून घेऊ. प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमणेंत ओंपलेल्या गोवाच्या कणाबरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबावम पीक दिवंक पावलो. ह्या मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पसत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. वंश आमी करू सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सोणी आमच्या फायद्याचो. सालोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या पडी आमकां तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असक्तकेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गेच्या देवदूता सांगाता आमी प्रितुमर निरंतरी एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार घडा तुज्या वैभवा. तुज्या वैभवा सगी तुकाचे सगी तुकाचे सगी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 सगी तुकाचे सगी तुकाचे सगी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून खिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडसा करात. Bavarta sugut pergetuya. तुझ्या कुसाणी पूर्ण जीवन कोणावोवी तोवे आमकां सोड नाय सोमिया.
देवाच्या सोडवणारा आमची सोडवण करचे क्रिस्ताचे जय. बाबा ज्यूसच्या मोडना सोणी पुनर्जिवंतपणा स्वामी भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविता सोबुंडो सिरवणची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊ आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लिओ आमच्या भगेवन बापा चराल्ड आमच्या गोवळी बापाने सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परचलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती सान दुजेचो सोपोती भगेवन दोन मृतां सान लॉरेन्स आनी सोर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सुमयान शिकयल्लें मागणें विशेष रितीन आमचेर चुकलेल्यांक बोगसूंच्याक देवाचो आदार मागया आनी सुमयान शिकयल्लें मागणें सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आखातांतली आणवरांतली पेडेशिड्यांतली वायट विघ्नांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय समाधान संतोष आमकां दी. सर्गेंचे भाग आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे परवशन अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकुळट कर. आमची काकुळट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढले आमची काकुळट कर. आमची काकुळट कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया कुर्सार थावन दुस्मणाचो मोग केल्लो बक्षिल्लो जेजू क्रिस्त आमकां दुस्मणाचो मोग करूंक आपोवणी दिवचो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुमेस्त सुभागी. तुज्या उतरांत म्हज्या काळजांत स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता. हे
ये मूल लाले मागता ये तू सोम्या परता तुझी घरी येऊन पावला पळसाद उघड रावला तुझी घरी येऊन पावला पळसाद उघड रावला रास्तून तर्या बेडारा निवास कर मोजा घरा निवास कर मोजा घरा मी मोजा काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी ये मूळ लालेऊन मागता ये तू सोम्या परता दर्शन तुझे घेऊन पावायला वाट तुझी पोळे रावला दर्शन तुझे घेऊन पावायला वाट तुझी पोळे रावला रास्तू गया बेडरा निवास कर मोजा घरा निवास कर मोजा घरा ये मोजा काळसा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये वेगी मूळ लालेऊन मागता ये तू सोम्या परता भावा बहिणी सांगता अलगा दिता उपकारचे सूर बाबूता आयला आता मोचे तर पावलस्ता वैभव तुझो हांव गाता तूच मोचे जीवित तो जीवन पो तुझे थंय सोमिया हांव जगपो तू मोचे जीवित तो जीवन पो तुझे थंय सोमिया हांव जगपो भावा भयणी सांगता अर्गा दिता उपकारचे सूर बाबूता आयला आता मोचे थंय हावलस्ता वैभव तुझो हांव गाता प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजां बडी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ बाबा भयणीच्या कश्टांक आनी आल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी अणीत भोगतेल्यांची हक्कां राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासून कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो आनी भाग्यवंत लोरेन्साचे मजतीन सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन मोगाण कुरपेण तुमकां धाडता जे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर पेटयल्ल्या मानदेक बाप फ्रांसीस क्रास्ता फिरगस याजक लॉरेटो फिरगस मंगळूर दिएसेस हाका तुमचे नांवी हांव आभार मानून घेता देव बरें कर म्हणटा पाद्रापाच्या 10व्या कासात मानादेक बाप
विजय काब्राल यासविडी पाद्राप गांवांत ते शिरवांचे मेक्सिकोंत थियोलॉजी शिकप जोडनंत मेक्सिकोच्या त्या मिसांव गांवांत मिशनरी जावन वर्ते काम करनासात फाटल्या जायत्या वर्सांत हांव आज हांगासर आपल्या कुटुंबा सांगात ते आयल्यात तांचेर देव आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता तांच्या वर्त्या मिसावांत हांव तांकां बरें मागता तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं तांच्या सर पदवेधरा बापा आमी तुका अर्गां दिता ह्या पवित्र थळार सान लोरेसाच्या जाग्यार मुर्दोम प्रायोजक जावन वंतिगे जावन दान दिल्ल्यांचेर आशिर्वाद घाल तांच्या कुटुंबांत समाधान शांती संतोष मेळोवंक तांच्या आशा आत्रेक फळादीक जावं जे कितें ती मागतात तांकां ताचो उपकार मेळशें करूंक हे मागणी आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचीं आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वती स्विकार करच्यो. जे जेवणाचे प्रायोजक स्टीवन डिमेल्लो मूडबेळ्ळे, स्टीवन डिमेल्लो मूडबेळ्ळे, जेडन मेंडोन्सा बेलमंड, जेडन मेंडोन्सा बेलमंड. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां मोंतू डिसोजा अँड फॅमिली मोडंकाप, मोंतू डिसोजा अँड फॅमिली मोडंकाप, डीनल कॅस्टलिनो आजेकार, डीनल कॅस्टलिनो आजेकार, लॅन्सी नोरोना पंजोट्टू, लॅन्सी नोरोना पंजोट्टू, रिचर्डसन अँड रेश्मा डिसोजा UK, रिचर्डसन अँड रेश्मा डिसोजा UK. आयची पिरजेंत विल्मा फेर्नांडीस मँगलोर, विल्मा फेर्नांडीस मँगलोर, रेजिना फेर्नांडीस शिरवा, रेजिना फेर्नांडीस शिरवा. आयचे मुर्दोम सीमा डिसोजा गुंडेडका, ताचो आज जल्मदीस, ताका जल्मदीस बरें मागता हांव. लीना सेल्डाना शिरवा, लीना सेल्डाना शिरवा. जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्विकार करियेत. Patron San Loresa, naman करतावा मी तुका, हांव तूं रगण्याच्या सर्वांच्या सलय वाटेंक जायाच्या. सान लोरेसा नोवेनाचे मागणे ये जैतवन मार्तिरा सान लोरेसा तरण्या प्रायस बावर्त्या खातीर कठीण कसून जीव दिल्या आयकमचे कालते मागणे परत्या पत्यान आमी तुजे सत्य आयल्या शिव बाबार तिर बरवसो देवा सोनेमच्या पेल्यासो खरो मोग कांजोवन दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे थंय परजळशें कर. आमच्या सर्वत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय खालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन कश्टान वरांत आशिल्ल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पावशें कर. अणभवर्त्यांक आनी भवार्थान शेळिल्ल्यांक सर्गेचो उजवाड देवाची वळख मेळची कर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचें राज संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडयेत्म्याच्या सर्व गरजणी आमकां पाव. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया. सबार जाणां विविध उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्गां दितात. भुरग्यांचे देणे लाभिल्ल्या खातीर, बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर, बरें काम मेळिल्ल्या खातीर, एग्जामांत बरे मार्क्स मेळिल्ल्या खातीर, कुटुंबांत समाधान फावो केल्ल्या खातीर, नर्सींग शिकप सीट मेळिल्ल्या खातीर, कामांत प्रमोशन मेळिल्ल्या खातीर, अवघडांतले राखून उरल्या खातीर, आयर्लंडाची विजा मेळिल्ल्या खातीर देवाक जावन अर्गां आनी होगळाप जावन गीता मारिफात देवाक आमी अर्गां दिवया. गीत गावन स्तुती करया जेसूच्या माना खातीर. हालेलुया गावन अर्सिया करुणिकाची स्तुती. गावुया
गाऊया गाऊया स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन अर्सिया करून ताची स्तुती सान लोरेसाच्या मजतीन 70 आनी 100 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक 38 जाणांक बरें काम मेळोंक 14 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक 16 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभच्याक आर्थीक समस्यातावन सुटका मेळच्याक 6 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावं जाग्याचे समस्ये परिहार जावं तेगांची किडनी पिडा एलर्जी बावळो दूख गूण जावं घर बांदपाचें काम बऱ्यान संपोवंक कुटुंबांत आसलो मानास्ताप पयस सुसोवंक 18 भुरग्यांक एग्जामांत बरे मार्क्स मेळोवंक 9 जाणांक मोतीक समाधान मेळोवंक 21 जाणांचे हातापांयांच्यो गांठी दूख गूण जावंक 2 घर जागो फावो जावंक विघ्न व्हरून ते राखून व्हरूंक 7 जाणांचे बिझनेस बरें जावचे खातीर मागतात सांत लोरेसाच्या मजतीन गीत गावन आमी आमची विनंती मागणी दवरया सुमिया घे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका गे सोमिया घे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका सांत लोरेसाच्या मजतीन 13 जाणांक परगांवांत बरें काम मेळोंक 11 कुटुंबांनी समाधान मेळोंक कृषी बरी जावंक नर्शीक शिकोवंक सीट मेळोंक बरी हॉस्टेल फेसिलिटी मेळोंक आमाल पिवणे वायट सवयेंतावन सुटका मेळोंक कामांत भद्रती मेळोंक सांबाळ सोडोंक 13 जाणांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक हातापांयांक बोळ मेळोंक तकली दूख पाट दूख पेंकट दूख 9 जाणांची कॅन्सर पिडा 4 जाणांची मोनतीची पिडा गोमटी दूख गूण जावचे खातीर कामांत प्रमोशन मेळचे खातीर इन्वेस्ट केल्ले पयशे पाटी मेळचे खातीर शेळ ताप कोंकली गूण जावचे खातीर 5 जाणांची विजा मेळोवंक भावा भयणी मदें आसलो मानास्ताप पयस जावं कुटुंबांत माया मोग सोडोंक वायट इश्टगतींतल्यान पयस जावचे खातीर गारेज विकून वेचे खातीर आमी आतां मागया सोमिया गे तू म्हाका जिवीत मोचे दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका जिवीत मोचे दिता तुका सांत लोरेसाच्या मजतीन कोर्टाची केस बऱ्यान इत्यार्थी जावंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक चोरी जाल्ले भांगर पाटी मेळोवंक सिस्ट फायब्रॉयड गूण जावंक भुरग्यांनी वडिलांक विदेय जावंक 18 भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक मोबायल एडिक्शनांतावन पयस जावंक ऑस्ट्रेलियाचे PR मेळोवंक 5 जोड्यांचे काजरी जिवीत बरें जावंक भायर पडिल्ले भांगर पाटी मेळोवंक रीण फारीक जावंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक सायनासायटीस प्रॉब्लेम गूण जावंक मायग्रेनाची तकली पडापडाची पिडा गूण जावच्याक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागतात प्रत्येक तेसांव बसोत ICUंत आसच्या एका भयणीची सर्जरी बऱ्यान जावंक एकल्याच्या पांयांक बोळ मेळोवंक ताणें बेगीन चलोवन वचोंक ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक ट्युमार गूण जावंक एकल्याची टिकेट कन्फर्म जावंक काम पर्मनंट जावचे खातीर मागतात ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರು, ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಬೇಕಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಅಸ್ವಸ್ಥಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತರಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಕೊಡುವಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಹಿತಚಿಂತಕರ ಮೇಲೆಯೂ
ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಾವೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Gesumia Getumaka Utamuchi Dita Tuka Gesumia Getumaka Utamuchi Dita Tuka Gesumia Getumaka शेकी बावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांवची नीचियोन बागी मरण मरण सगळ्या कितें सांगता आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची दुबातकां भोगोस आनी आमकां काळणें पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवळ. San Lores martiram apăsat vinati कर क्रिस्तच्या बक्षणे आम्ही पावसूंचे खातीर ये सरपद वेदाला देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशीं तुवें केलें आमच्या अवगुणाची कँड आमी पालवाशें कर म्हण लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोम्याच्या नामी आमच्या सर पिढे खातीर आमी मागया आमचो दैवीक वैज जावन आसो जेजू क्रिस्त आम्हा समेस्ताची पिडा शिडा गुण करूं बावरतान आमी आयल्या आमच्या पासत पेल्या पासत हेरां पासत तुज्या बगले नाशिल्ल्या पासत कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा तांच्या पासत हर एकल्या पासत आतां आमी मागया प्रधान याजक विशेष तरान आतां मागतलो. सोम्याच्या नावी आमचो आधार पाने रस्ता सर्गाणी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोप तुजे सशीन पावोंक थी सोमी तुमचें सवें आसो तुमचे सवे आस प्रार्थुया सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वचून कश्टोच्या तुझ्या भुरग्यांचेर तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरा साकरणीचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. फातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांद पसंतले तांकां सोडय. मोथीची आनी पिडीची कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणीत काकुळतीचेर फातकेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सान लोरेसाचे प्रत्येक मजतीन कुडयेत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बजलिकांत तुज्या दैवीक सहवास असो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुल्लीं ती तुजी साकरां साकरणी तुजे शिकवणे क्रिस्ताचे शिकवण्यांनी देखी प्रकार सोलून तुजो मोग बरेपण विश्वासपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोवें रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूं तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं तुमकां राखूं तुमकां तुमचे वयर रावूं तो आनी तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे थंय देव आनी तुमचे थंय सदां काल रावो. मंगळा जेजू तुजे पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं आमची पातकां बोगस पवित्र तेलान आमकां मागल्या मारिफात आमची पिडा शिडा गुण कर. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां बर बावरतान आमी आयल्या आनी आम्हा सोमेस्तांक तुज्या पवित्र तेलान मागल्या मारिफात आमकां सोमेस्तांक बरेंपण जावं. ह्या मारिफात पवित्र आत्म्याक आमी स्विकार करया उबे रावया पवित्र आत्म्याची कृपा मागया.
तुझे सशी हांव येता तुजो सांगात हांव आशेता तुझे सशी हांव येता तुजी पवित्रनी मागता दितलोय म्हूण पातयेता तुजी पवित्रनी मागता दितलोय म्हूण पातयेता पवित्रत्म्या म्हाका तुझा पवित्रत्म्या तुझ्या बोळान पवित्रत्म्या म्हाका तुझा पवित्रत्म्या तुझ्या बोळान उच्च भरी तो येता कळसान मोच्या तो रिक्ता नव्या जिवितांत तूं भरताय वायट सगळें पयस करता नव्या जिवितांत तूं भरता वायट सगळें पयस करता पवित्रत्म्या म्हाका तुझा पवित्रत्म्या तुझ्या बोळान पवित्रत्म्या म्हाका तुझा पवित्रत्म्या तुझ्या बोळान प्रीतिया ओ संत पवित्र काळसा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा आम्हा बसत विनंती कर भगवंत कृष्णाचे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.